बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमेन. स्वर्गीच्या बापा, जेजू ख्रिस्ता आणि पवित्र आत्म्या, या वेळात त्रिएक देवा तुका आम्ही उलो मारता. तू आमच्या मध्ये बसका घेताय म्हणून तुका आर्ग आणि महिमा. तू जाण आसा आमचो मोगाळ देव. जेजू तू या संवसारान येयलोय आणि आमच्या खातीर खुर्सार मेलोय आणि सगळे तुझे बरेपण आमकां तुझ्या भितर मेवता. जेन्ना आमी क्रिस्तान जियेता तेन्ना आमकां सगळे बरेपण मेवता. जेजू तुका आर्ग आणि महिमा. आमचे खातीर तुवें तुझे रगत गोळयले. पवित्र आत्म्या तुवें आमचे भितर येवन बिराड केलाय म्हणून तुका आर्ग आणि महिमा दिता. आणि ह्या वेळार तू म्हाज्या तायांतल्यान उलयतलोय. माझी उतरां न्हू पूण तुजी उतरां जावन ती पवित्र आत्म्या. तू कितें शिकोवंक सोदताय ते सारखे क्लियर जावनी, सगल्यांक ते सजमोनी, सगल्या बारी तूच आसाय पवित्र आत्म्या. एकूच आत्मो तो सगल्या भितर आमच्या भितर आसा पळय तो. आणि ह्या वेळार तू तेंची काळीज ओपन करताय देवाचें उतर घेवपाक म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा. हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. जेजू महिमा, जेजू कार्गा. भाव भयणांनो, आयज आमी भावार्थ कसो वाडोवपाचो हेजेर आमी शिकवण घेता. जशी आमची कूड आसा भाव भयणांनो, तसो आमकां एक आत्माय आसा. आनी ह्या कुडीन हो आत्मो आमचो भितर रावता. इंग्लिशीन तेका आमी इनर मॅन म्हणटा. आणि आमची कूड जावन आसा आमची आउटर बॉडी. भायली आमची भायर दिसता ती आमची कूड. पूण ही कूड आत्मो ना जाल्यार कांय फायद्याचो ना. आनी तेका लागून भाव भयणांनो, भावार्थ जो आसता तो आमच्या आत्म्यान आसता. देवा कडल्यान कितें येता तें आत्म्यान येता. देवा कडेन उलोवपाक जाय नाल्यार आमी आत्म्यान उलोवपाक जाय, कित्याक देव जावन आसा आत्मो आणि आमी जावन आसा आत्मे. आणि तेका लागून भाव भयणांनो, आयज आमी शिकोया. देवा लागीं देवाचे भाशेन उलोवंक जाय. देव जावन आसा भावार्थ. आनी देवा लागीं वयता नाल्यार आमी तेजेर आमी विश्वास दवरूंक जाय आनी तेजेर भावार्थ दवरूंक जाय आनी ताच्या फुड्यान वचपाक जाय. भावार्था विशय देवा कडल्यान आमकां कांयच मेळचें ना हें देवाचें उतर सांगता. आनी हो भावार्थ कसो वाडोवपाचो हें आयज आमी शिकतले भावा भयणांनो. आमी भावार्थाचेर आतां आमी 3 आमच्यो बायबल क्लासी जाल्यो. आमी भावार्थाचेर शिकतात. 3 काय 4 जाल्यो. आनी आमी भावार्थाचेर शिकत आसा. आतां आमी इतके भावार्थाचेर शिकल्या नाल्यार भावार्थ कसो वाडोवपाचो हें आमकां शिकपाक गरज. कित्याक देवाक तर खूश करपाक जाय नाल्यार ताका भावार्थ जावं आमचो. कित्याक जेन्ना देव स्वर्ग आनी संवसार जेन्ना रोचपाक येयलो तेन्ना उबो रावलो तेन्ना भावार्थान रावलो. आणि आमी ह्या संवसारान तर उबे रावता नाल्यार आमी भावार्थान, देवाच्या भावार्थान आमी उबे रावपाक जाय. आणि हांव सदांच म्हणटा भावा भयणांनो, आमी ह्या संवसाराची न्हू. आमी स्वर्गीचें दायज आमचें. 2 दीस पयलीं हांव सिस्टर कोरिनाशीन उलयतालो आनी ते एक स्क्रिप्चर दाखयलो. आमी वाचला आसतलो खूब टायम तो, पूण आमी तेजेर नियाळ करूंक ना. आनी हो स्क्रिप्चर आमकां अशें सांगता, जो जेजू क्रिस्तान पुनर्जीवन जाला तो जेजू क्रिस्ता बारी देवाच्या उजव्याक बसला म्हणून. बसतलो न्हू, ऑलरेडी बसला देवाच्या उजव्याक. हें आमकां देवान जोडून दवरलेलें आसा ऑलरेडी. भाव भयणांनो, समज तर हांवें म्हाका आतां बॉम्बे वचपाक जाय, 2 म्हयने फुडें म्हाका बॉम्बे वचपाक जाय. हांव आयच्या दिसाक टिकेट काडून दवरता, म्हाका कन्फर्म टिकेट मेवता. जेन्ना म्हाका कन्फर्म टिकेट मेवता तेन्ना म्हाका आनी कसलोच दुबाव ना. हांव जाणा त्या दिसा हांव वयता त्या दिसा म्हाका थंयसर कांयच प्रॉब्लेम आसचो ना, कित्याक म्हाजी टिकेट कन्फर्म आहा. आनी अशीच भावा भयणांनो, आमचो जागो देवाच्या उजव्याक कन्फर्म आसा. देवाचें उतर सांगता. एफिसकारांची 2री चीट 2रो चॅप्टर 5वी वोड आनी 6वी वोड आमकां सांगता. देवा बारी जी कोण पुनर्जीवन जाल्यान, आनी कोण पुनर्जीवन जाता देवा बारी.
जेव्हा देवाचेर विश्वास दवरता पळय ती देवा भारी पुनर्जीवन जाता. Amen. जो देवाचेर विश्वास दवरता तेका पुनर्जीवनपण आसा. आनी हे भाव भयणांनो आयच्या दिसाक आमी शिकोया. कित्याक देव आमच्या भितर भावार्थ घालता. फुकटचे देणे आनी देवाच्या उतरांनी आमी पळोवया. देवाच्या उतरान आमी पळोवया देवान आमच्या भितर भावार्थ घातलेलो आसा. आतां ही आमची कूड जेन्ना हांव 1 वर्साचो आहलो तीच म्हाजी कूड इतकी नासली. म्हाजी कूड वाडत गेली. कित्याक हांव हे कुडीक खाण दीत गेलो आनी म्हाजी कूड वाडत गेली आनी बरो जालो हांव. कित्याक हांव म्हाजी कूड सांबाळूंक लागलो. पूण म्हाजो आत्मो हांवें आत्म्याक म्हाजें जेवण दिलां आनी आत्म्याक हांवें बरो स्ट्रॉंग केला. आनी ताका लागून भाव भयणांनो आमचो भावार्थ हाडला. कित्याक आत्म्यांक आमी उपाशी धरलो आनी आमचे कुडीकूच आमी भरपूर खाण दिली. कितें जाय पळय तें आमी कुडीक दिता. पूण कितें आनी देवाचें उतर म्हणटा आमच्या आत्म्याचें खाण जावन आसा देवाचें उतर. देवाचें उतर जावन आसा आमच्या आत्म्याचें खाण. द फूड ऑफ द स्पिरीट इज द वर्ड ऑफ गॉड. आनी दुसरें कांय ना. आनी हें जेवण आमी आमच्या आत्म्यांक दिवंक जाय. गाडयेक तर हांव पेट्रोल घालिना आनी हांव तर भोंवत रावंक सोदता नाल्यार जावचें ना खंय तरी बंद पडटलो. आनी आमचो धर्मूय असोच जाला. आमचो भावार्थूय असोच जाला. खंय तरी वयता आनी मागीर तो बंद पडटा. कित्याक देवाच्या उतरान ताका बोललेलो ना. देवाचें उतर आमी आमच्या आत्म्यांक दिवपाक खूब गरज. आमी हें शिकले ना पयलीं भाव भयणांनो पूण आतां शिकल्या. नाजाल्यार आतां तरी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोवपाक आमी ट्राय करपाक. कितें फाटीं जालें तें पळोवन आनीक फायदो ना. आमकां कोणेन कित्याक शिकोवंक ना तें चिंतून आनी फायदो ना. आतां आमी शिकता. आतां तरी त्या उतरा प्रमाणे जियोया. देवान आमकां ऑलरेडी दायज जोडून दवरलेलें आसा आपणाच्या उज्याक. पूण ते दायज आमकां देवान दवरलां पळय तेका आमी खरेंच फावो काय. कित्याक काम आमी देवसाराचें करता आनी खावंक सोदता हांव देवाचें. रागार जायनाका भाव भयणांनो सांगता म्हणून. True, brother, true. आमी सगळे देवा कडल्यान मागोन घेता. पूण देवाक आमी परत कितें दिता. आमचे कडल्यान देवाक कांय नाका. Amen. पूण Yes. दिवपाक जाय तो देवाक आमी दुसऱ्यांक आमचो मोग. कित्याक ह्या संवसारांत तर देवाक आपणाचो मोग दाखोवंक जाय नाल्यार तेका एक मनीस जाय. आनी हो मनशा वरवीं देव आपणाचो मोग दुसऱ्यांक दाखोवंक शकता. कित्याक देव जावन आसा मोग. आनी इतको मोग करपी आनी कोण ना भावा भयणांनो जो येता आनी खुर्सार आमच्या खातीर मारता. तसलो मोग तुका आनी कोण करचो ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. Hallelujah. सिस्टर वास. Mark 11:22-26. जेजून जाप दिली देवाचेर भावार्थ दवरात. कोण आपल्या काळजांत दुबाव दवरिनासतना आपूण म्हणटात तें जातलें म्हूण भावार्थ धरून ह्या दोंगराक म्हणटीत हांगा चल्लो उठ आनी दर्यांत वच आनी ताचे सोरीं घोडटलें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. ह्या पासत तुमी प्रार्थून मागशात तितलें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ दवरात आनी तें तुमचें जातलें म्हूण हांव तुमकां सांगता. आनी तुमी मागणी करूंक उबी रावतात तेन्ना कोणाचेरूय आड तुमकां आसत तितलें बोगसात आनी तुमचो स्वर्गीचो बाप तुमच्यो चुकी बोगशितलो. आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. भाव भयणांनो हांगर आमकां देवाचो भावार्थ दिसून येता. जेजू म्हणटा जेजू जाप दिली
देवाचेर भावार्थ दवरात. कोणाचेर आमचो भावार्थ भाव भयणांनो? ह्या संवसाराचेर, ह्या संवसाराच्या वस्तूंचेर ज्यो देवान घडून हाडल्यो, काय देवाचेर आमचो भावार्थ? आमी घडून हाडल्या त्या वस्तूंचेर आमी सुबेज आमचो भावार्थ दवरलो आनी घडणाऱ्याक आमी विसरून गेले. We ran after the things of this world and we forgot the Creator. रोचणाराक विसरली आनी तेणें रोचला त्या वस्तू फाटल्यान आमी धांवूंक लागले. आनी देव हांगर सांगता देवाचेर भावार्थ दवर म्हणटा. कसलो भावार्थ भावा भयणांनो? जेजू ह्या संवसारान जेन्ना पयले पावट उबो रावलो, जेन्ना स्वर्ग आनी संवसार तो रोचपाक येयलो, तेन्ना तो भावार्थान उबो रावलो, काव काडलो, तेणेन उजवाड उलयलो. तसल्या भावार्थान उबे रावप म्हणटा. देवाचेर भावार्थ दवर. जो रोचणार देव उतरान हो संवसार वचलो पळय, तेजेर भावार्थ दवर म्हणटा. कोण आपल्या काळजान दुबाव दवरिनासतना आपूण म्हणटा तें जातलें म्हूण भावार्थ दवरून हे दोंगराक म्हणीत, हांगसरलो ऊट आनी दोरयान वच. कोण आपल्या काळजांत कित्याक म्हटलां भावा भयणांनो? मनान कित्याक म्हणूंक ना? देवाचे राज काळजांत. काळीज जावन आसा भावा भयणांनो आमचो इनर मॅन, आमचो आत्मो. आमचो आत्मो जावन आसा इनर मॅन. आनी हेजे फुडें आमी स्क्रिप्चरान हांव दाखयतलो. काळीज म्हणजे जेजू ह्या वेळार आमच्या भितरल्या मनशाची गजाल करता. आमचो भितरलो मनीस जावन आसा आमचो आत्मो. आनी ह्या आत्म्यान काळीज आहा, तितून तुवें देवाच्या उतरान काळजान थान विश्वास धरून उलोवपाक जाय. आपणाच्या काळजान दुबाव धरता आनी तो उलयता, ताका काय मेळचें ना. जेम्स 1:7 म्हणटा, असली मागणी करता आनी तांकां कांयच फावो जावचें ना. तुवें मागणें केलें जायत, पूण तुका कांयच फावो जावचें ना, कित्याक तुवें मागणें केलाय तें दुबावाचें. आनी देव उलयता भावार्थ. आनी तो म्हणटा भावार्थ धरून ह्या दोंगराक म्हणटीत, हांगसरलो ऊट आनी दोरयान वच, तशेंच घडटलें. देवाचो भावार्थ उलय म्हणटा. जसो आपणेन येयलो आनी उजवाड जावनी म्हटलो आनी उजवाड जालो, तो भावार्थ परकोट कर म्हणटा. कित्याक तूं म्हज्या कडल्यान येयलाय, म्हाजी खुणा तूं. ह्या संवसारान तूं जियेताय ना जाल्यार तूं म्हाज्या खातीर जियेताय, कित्याक हांवें ह्या संवसारान तुका नेमला. भाव भयणांनो, आमी चुकल्या, आमी विसरता की आमी चिंता हांव म्हाजे माय पायच्या पोटान सावन भायर सरला, म्हाजे मायच्या पोटान सावन भायर सरला, म्हाजी माय पाय एकठांय जाले आनी आमी ह्या संवसारान येयली. वय येयलीन आमी संवसारान, पांयान आपणाची बी दिली, मायचे कुशवेन मायन एक भुरगो रोसून हाडलो. खरी गजाल. पूण दिवपी जावन आसा, ती बी दिवपी जावन आसा देव. बी दिली बापायक, बापायन ती बी काडली आनी आवयक दिली आनी आवयन भुरगें रोचून हाडलें. सोस देवूच उरलो. पूण आमी चिंता आमच्या मायन आमकां ह्या संवसारान पायन आनी मायन ह्या संवसारान हाडल्या. दिवपी देव, भुरग्याचे देणें देव दिता. भाव भयणांनो, आमी चिंतपाक जायना देवा वयर आमी म्हणून. आनी जायते टायम आमी चिंता, आमचेशीन मातशे पयशे जाले की आमी चिंता म्हाजे ताकतीन हांवें ते पयशे घेतल्या. देवाचो हात तो तुजेर नासलो जावन देवान तो तुका बरी सावथ दिवंक नासली, नाल्यार ते तूं पयशे हुंचडल्यान जोडपाचो. आमी देवाक विसरता जेन्ना आमच्या लायफान सगळें बरें जाता पळय तेन्ना. कोश्ट आटे बिटे येता तेन्ना मागीर आमकां देवाचो उगडास येता. बरें चल्लां तेन्ना कोणाक दिवं नाका.
आमी मिनिस्टर करता ते 80% तरी लोक त्रासान आहा तेच येता देवा लागीं. कोण येना आनी आपणाक देवाचें उतर दी म्हणना. असो एकलो पासून म्हाका आतां 2 वर्सां जाली हांव देवाचें उतर दिता. असो म्हाका एकलो पासून मेळोंक ना. ब्रदर म्हाका देवाचें उतर शिकपाक जाय म्हणून हांवें तुका कनेक्ट केला. प्रॉब्लम आसलो म्हणून हो मनीस देवा लागीं येता. तेज्या पयलीं आमी सगळीं देवाक विसरली. हांव तांकां शिणोना. हांव म्हाकाच म्हणटा हांवूय देवा कडल्यान पयस आसलो. जेन्ना हांव वणक्यान पडलो तेन्ना हांव देवा कडेन येयलो. हे वणक्यान हे आमच्या लायफान हे वणके जाय आनी हे वणके येता तेन्ना आमी देवा कडेन येता. नाजाल्यार हे वणके येवंक नासले नाजाल्यार म्हाका दिसता आमी अशेंच वचपाचें देवाचें उतर नासतना. प्रेज गॉड. Praise God. तेन्ना ताचे सिस्टर वास फुडें हांगासरलो ऊट आपूण आनी तेणेन ताच्या हांगासरलो ऊट आनी दोरयांत वच. तें ताचे सोरीन घोट्टेलें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. ते ताच्या सोरवी गोडटेले म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. देवाच्या भावार्थ धरशी आनी तूं त्या दोंगराशीन उलयशी आनी मनान तुज्या दुबाव दवरचे न्हय. नाजाल्यार तूं घडून हाडिनाय कांय. तूं घडून हाडचें न्हय. देवाचो भावार्थ म्हणटा. देव म्हणटा आपणाच्या भावार्था. तुजो भावार्थ न्हय. देवाच्या भावार्थान तूं तर तेका म्हणशी दोंगराक नाजाल्यार देव ते तुका घडून हाडटलो. पावर जेन्ना तूं देवाचें उतर तुज्या तोंडांतल्या काळजान घालताय आनी तोंडांतल्यान भायर उलयताय तेन्ना पवित्र आत्मा वयता आनी ते घडून हाडटा. इतकें आमकां त्रास जाता आमचें तोंडूय ओपन करपाक आनी देवाचें उतर उच्चारपाक. आनी फुडें म्हणटा ह्या पासत तुमी प्रार्थून मागशात तितलें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ दवरात आनी तें तुमचें जातलें म्हूण हांव तुमकां सांगता. भाव भयणांनो जें मागता तें तुमकां मेवतलें म्हणून देव ऑलरेडी तुका भास दिता. आनी भास दिणारो रोचणारो देव. तो टीव्ही सिरियलींतलो हिरो न्हू तो. आयज सांगले आनी फाल्यां विसरलो. देव तो. तेजेर भावार्थ धरून तो तूं मागताय नाल्यार तुका तुवें मेवलें म्हणून विश्वास धरलोय नाजाल्यार तें तुका मेवतलें गॅरंटी. आमी मागता भाव भयणांनो जायतीं जाणां आमी मागता. पूण जेन्ना आमी मागलां त्याच मिनटार आमी परत एका मिनटान आमी परत चिंता. आमचे तकलेचेर भार आसता. दुबाव आसता. हें घडोवन येतलें वो ना. आनी जेन्ना तूं दुबावलोय तुज्या मागण्यांक त्या मागण्यांक तुजें सुफळ जावचें ना. तुवें बी घातली आनी ती बी तुवें काडली. मागीर पीक आनी खंयचें. जेन्ना तूं बी घातली ती बी थंयसरूच सोडपाक जाय तेका रुजोन येवपाक. ती तो रुजोन येना नाल्यार तेका फळ खंयचें मेवतलें. रुजोन येयल्या उपरांतूच तेका फळ येतलें. रुजपाकूच दिना नाल्यार फळ खंयसरल्यान येतलें. भाव भयणां आमी मागता सगळीं जाणां आनी आमी चिंता आमी व्हरत्या भावार्थान मागता म्हणून. आनी तुका हांव खरें सांगता तुका तर कळपाक जाय तूं व्हरत्या भावार्थान मागलाय म्हणून आनी तूं मागला त्या वस्तूचेर आनी तुजें मन दवरचो ना. तूं म्हणटलें तें जालें आनी तुजें मन थंयच आहा त्याच तेजेर फोकस केला नाजाल्यार तुवें तुजें मन न्हसरपाची गरज आसा. तुवें मन न्हसरूंक जाय तुजें. कित्याक तुवें आजून विश्वास धरूंक नाय देवान तुका कितें सांगलां पळय तेजेर. प्रेज गॉड. हालेलुया.
Thank you, Jesus. And your 25th was sister. आनी तुमी मागणें करूंक उबी रावतात तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां आसत तितल्याकूय बोगसात आनी सोर्गीचो बाब तुमच्यो चुकी बोगशितलो. आणि तुम्ही मागणे करच्या पयली आता हो 25th वर्स तू काड आणि 22nd वर्सा पयलो धर. करेक्ट. पयले बोगसणे माग, कित्याक तुका खबर ना तुवें कोणाक केन्ना दुखयलोय पळयता. आनी एक मागणी करपाक कितें वयता, देवा हांवें कोणाचेरूय आड उलयला, कोणाचें वायट चिंतला, जावन कोणाक हांवें दुखयला, नाजाल्यार ह्या वेळार जेजू म्हाका माफ कर. जालें, माफी मेवली. पूण जायतीं जाणां मागणें करता आनी आंगोर भितर सारकें कुसलां. आनी मागीर आमी म्हणटा मागणें आयकोंक ना. पूण कंडिशन देवाचें आहा न्हू. तो म्हणटा आनी तुमी मागणें करूंक उबे रावता तेन्ना कोणाचेरूय आड तुमकां आसत तितलें बोगसात. देव सांगता, जेजू सांगता, पयले बोगसूय सगल्या कडेन पयलो बरे भाशेन राव आनी मागीर आपणाशीन यो. आतां तुका ओत्मीक बोगसणें मागोंक शकताय तूं, आनी पवित्र आत्मा तुज्या भितर आहा ते तुका दुसरें बोगसणें दिवपाक आदार दितलो. पूण ओत्मीक तरी बोगसणें दिवंक शकताय. आतां तूं इगोर्जेन गेलोय समज आनी तुका आतां कितें मागणें करपाक जाय, जावन तूं घरा कडेन न्हिदोंक वयच्या पयलीं मागणें करूंक सोदताय. पयले देवाक सांग, आयच्या दिसाक कोणाक हांवें दुखयलां, आयच्या दिसाक हांवें कसली चूक केल्या, आयच्या दिसाक देवा हांवें कसलें पातक केलां, म्हाज्या नॉलेजीन ना, पूण तुका खबर आहा हांव खंय चुकलां पळय तो, कित्याक तूं जावन आसाय म्हाजो देव, तुज्या कडल्यान कांय लिपलेलें ना, म्हाका बोगशी. आनी मागीर मागणें कर भावा भयणा. तेन्ना तुजें मागणें सुफल जाता. चडशे 90% आमची मागणी हांगोरूच डिसकंटिन्यू जाता. कित्याक मागणें आमी 23 कोत्ता, 24 कोत्ता आनी 25 आमी विसरल्या. 25 येता पयलो, मागीर 23 आनी 24 येता तुजो. हांगो तेजो रॉंग आहा म्हणून चिंती नाका. देवान हें दाखोवन दिलां कशें करूंक जाय पळय तें. म्हणटच पयले मागच्या पयले बोगसणें माग, कित्याक देव आमकां बोगसूंकूच आसा, बोगशिल्ल्यान तेणें, पूण मागपाक जाय बोगसणें. आनी जेन्ना मागता बोगसणें तेन्ना देवाचें आमकां बरेंपण मेवता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. सिस्टर वास. कारण फावो ताचे परस ओदीक तुमचेच विशीं चिंती नाकात, पूण देवान मापून दिल्ल्या भावार्था प्रमाणे जण एकल्यान मोर्यादीन आपलें मोल करचें म्हूण म्हाका देवान फुक्या दिल्ल्या दयाळाये उदेशी तुमकां जण एकल्याक सांगता. भाव भयणांनो, पूण देवान मापून दिल्ल्या भावार्थाचें, देवान तुका माप दिला भावार्थाचें. भावार्थ तुका ऑलरेडी देवान दिल्लो आसा, मापान दिल्लो आसा. कोणाक सुबेज, कोणाक उणो, कोणाक तोहें ना, सगल्यांक सेम भावार्थ दिल्लो आसा. आनी मापून दिला म्हणटकच हें माप वाडोवपाचें, देंवोवपाचें म्हाजेर आसा. देवान भावार्थ तुका जाव तितको ह्या संवसारान चलपाक दिला आनी तो वाडोवपाचो भावार्थ तो तुजेर आसा. देवाक जाय आमी आमचो भावार्थ वाडयलेलो, तेणेन भावार्थाची बी तुज्या भितर घातलेली आसा. आतां ही बी घातल्या, ताका हे बियेक हांवें कशी वाडोवंक जाय तें म्हाजेर आसा. हांव ताका डेली उदीक घालता, हांव ताका सारें घालता, हांव ताका प्रून करता, हांव तेजी ज्यो खांद्यो नाका त्यो कातोत्ता, तेजी पानां हांव तोडटा, हें म्हाजेर आसा. भावार्थ वाडोवपाचें म्हाजेर आसा. देवाचें उतर. देवान
मापून दिल्लो भावार दिला. मापला आनी भावार दिला. सगळ्यांक तितकोच देवाच्या फुड्यान कोणूच फेवरेट ना भावा भयणांनो. कोणूच फेवरेट देवा बारी कोणूच फेवरेट ना. देवाक सगळे सेम. कितकोय देवाच्या उतरान तूं आसशी आनी कितकोय तूं पातकी आसशी, देव तुजो मोग तितकोच करता. म्हाज्या परफॉर्मन्सा प्रमाणे देवाचो मोग ना. ताका लागून ताका आगापे ला म्हणटा, अनकंडिशनल ला. शीम नासलेलो मोग, शीम ना तेज्या मोगाक. मापूंक जायना तेजो मोग. पूण आमकां भावार तेणें सगल्यांक, हांगर इंग्लिशीन अशें म्हटल्यार ईच वन अ मेजर ऑफ फेथ. एका एका मनशाक तेणें एक भावार्थाचे मापान भावार दिल्लो आसा. सगल्यांक भाव भरना, सगल्यांक देवाचो भावार्थ आसा. फुकट देणें जावन आसा देवान दिल्लें आमकां भावार्थाक. ताका लागून तो सांगता. आनी तो तर आमकां तेणेन भावार्थ दिवंक ना आनी तो तर आमकां सांगता नाल्यार तो फोटींग दिवं. ताका आनी बसपाक आमकां गरज ना. तो दिला म्हणून आमकां सांगता, तुका आपणेन भावार्थ दिल्लो आसा, हो वाडोवपाचो आनी देंवोवपाचो तुजो प्रॉब्लम. हो वाडोवंक जाय नाल्यार तुवें करपाक जाय थोडी वस्तू. आनी आमी कितें करपाक जाय पळय तें आमी पळयतले. पयलें पळोवया. भावार्थ देवान मापून दिला आनी भावार्था उद्देशी देव कितें उलयता तें पयलें पळोवया. कित्याक सजमोंक जाय. जेन्ना आमी सजमतली तेन्ना आमी भावार्थ वाडोवपाचो आमी प्रॅक्टीसूय करतली. भाव भयणांनो, हांगर कोणूच ना पयले क्लासीन सावन डायरेक्ट 10th स्टँडर्डान गेला पळय तो. सगळे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अशेंच गेले. तशें देवाच्या उतरान वाडत वचूंक जाय. म्हाका तर म्हाजी बॉडी बरी करपाक जाय नाल्यार म्हाका जिमान वचपाक जाय. कित्याक म्हाजे मसल्स म्हाका वाडोवंक जाय. म्हाजी बॉडी म्हाका स्ट्रॉंग करपाक जाय. हांव जिमान वयता आनी वाडयता. आनी म्हाका तर भावार्थ वाडोवंक जाय नाजाल्यार हांवें कितें तरी करपाक जाय. देवाचें उतर डेली खावपाक जाय. ते देवाच्या उतराची एक्सरसायज करपाक जाय. त्या उतरान म्हाका कॉन्फिडन्स येवपाक जाय. हें आमी शिकपाक जाय भावा भयणांनो. आमची कुडीचीच बरी आमी बरें आमची कूड बरी सांबाळली आनी ओतम्यांक तर आमी कांयच दिलें ना. नाजाल्यार ओतमो आमचो बारीक जावन मागीर तेजीशीन मागीर उबोय रावंक जावचो ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. वा सिस्टर. कारण देवाच्याच दयाळायेन भावार्था उदेशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. ती तुमीच केल्ल्या प्रोटिनाचो फोड न्हय, पण देवाचें फुक्याचें देणें. ह्या बाबतीन कोणेच मिजास करूंक न्हय, कित्याक आमची सोडवण आमच्याच कोरण्या उदेशी उपसना. भाव भयणांनो, देवाचें उतर कितें म्हणटा, कारण देवाचे दोळ्यायेन भावार्थ उदेशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. देवाची दोळ्याय, देवाची कृपा, तितून आमकां भावार्थ मेवलो, कृपा मेवली. दोनूय जाण आसा देवाच्या देणे. इंग्लिशीन अशें बरयलेलें आसा, फॉर बाय ग्रेस you have been saved through faith and that not of yourself, it is the gift of God. फुकट देणे भावा भयणांनो. देवाचे फुकट देणे जावन आसा कृपा, देवाचे फुकट देणे जावन आसा भावार्थ. आतां ही कृपा आनी भावार्थ वाडोवपाक देवान आमकां हत्यारां दिल्या आनी तेजेर आमी शिकपाक जाय. जेन्ना देवाचे उतर आमी शिकत रावता तेन्ना देवाची कृपे उद्देशी कृपा कितें तें आमकां कळोन येता आनी ती कृपा आमच्या भितर येता. आतां म्हाज्या टॅपाक नळाक उदीक येता. हांव जाणा एवरी टायम हांव टॅपाक गेलो म्हाज्या टॅपाक उदीक आसतलें. कित्याक म्हाजें टँक आहा. टँक खाली जाल्या उपरांतूच म्हाजें उदीक खाली जाता.
पूण देवाची तें खाली जायना, तेजी कृपा व्हांवत आसता. पूण आमकां त्या टॅपा लागीं वचपाची गरज भावा भयणान. तें उदीक पिवपाची आमकां गरज, देवा कडेन वचपाची आमकां गरज, तेज्या उतरा लागीं वचपाची गरज. आमकां खबर आहा थंयसर कृपा मेवता. तो टॅप ओपन केल्या उपरांत आमकां कृपा मेवतलो, भावार्थ मेवतलो म्हणून आमकां खबर आसा. नाजाल्यार त्या जाग्यार पावपाची आमकां गरज, ती देपां मारपाची आमकां गरज आसा. आनी ती देपां जितकी आमी मारता देवा कडेन, देवाचें उतर जितकें आमी शिकता आनी देवाचे कृपेन आमी रावता आनी तेज्या भावार्थान आमी जियेता, तेन्ना आमी मागता तें मेवतलें म्हूण देव आमकां गॅरंटी दिता. मागता पळय तें तुका मेवतलें. आनी जो मनीस देवाच्या उतरान रावता तो संवसारी वस्तू मागचो ना. कित्याक तो जाणा देवाची उतर कितें म्हणटा पळय तें. तुजी खोशी जावनी, तेजी खोशी करूंक वयतले. मागता पळय ती तेजी खोशी मागतले. आतां सद्या कितें जालां, आतां आमची खोशी आमी मागता, आमचे राज आमी हांगर चलयता. बायल आपणाची रात चलयता, घोव आपणाचे रात चलयता आनी भुरगीं मागीर आपणाचे रात चलयता. ती पळयता माय पायक आपणाचे रात चलयता पळय ती, आनी भुरगीं मागीर आपणाचे रात चलयता. आनी बापाचे राज खंय गेले, तोंडान तान मात नेटान उलयता, आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी खोशी जाता तशी संवसारान मोठ्यान म्हणटा. पूण एक उतर करिना हांव तेजें. आनी हे आमच्या बापाचेर हांवें खूब शिकवण दिल्या. परत परत म्हाका थंय वचपाचें गरज ना, कित्याक आमचो मागीर मेन टॉपीक फाटीं वयतलो. प्रेज गॉड. हांवें बाबार दवरला देखून हांव उलयलो अशें पवित्र पुस्तकार बरयतलें मेळटा. तेच भावार्थाचें मोल आमकांय आसा देखून भावार्थ धरून आमी उलयता. भावा भयणांनो, साव पावल म्हणटा, हांवें भावार्थ दवरला देखून हांव उलयतां. आयज तर हांव तुमचेशी उतर देवाचें उलयतां, नाजाल्यार भावा भयणांनो, हांवें देवाचेर भावार्थ दवरला म्हणून हांव हें उतर उलयतां. साव पावलो आमकां तेंच सांगता, देवाचें उतर तर आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता, नाल्यार तें भावार्थान भायर सरोंक जाय. एक तुजो डेली कल्चर म्हणून न्हू, रिलिजियस म्हणून न्हू, भावार्थान देवाचें उतर तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरोंक जाय. आनी तेन्ना तूं मागताय तें घडोवन येता भावा भयणांनो. आतां हांवें आमच्या बापाचेर सांगलें, आमच्या बापा आमी डेली म्हणटा, पूण म्हणोंक जाय म्हणून आमी म्हणटा भावा भयणांनो. एक उतर तें आमच्या बापान आमी म्हणटा तें आमी करिना. आमकां शिकयलां म्हणून आमी म्हणटा. आनी हांगर साव पावलो म्हणटा, हांवें भावार्थ दवरला देखून हांव उलयलो. अशें पवित्र पुस्तकार बरयलेलें मेळटा. तेंच भावार्थाचें मोन आमकां आसा देखून भावार्थ धरून आमी उलयता. आमी कितें उलयता न्हू भावा भयणांनो, आमची भावार्थाची उतरां जावपाक जाय. ही उतरां कोणाच्या कानार पडटा त्या मनशान ती कानार उतरां पडटा तें आयकोन तेज्या जिवाची नवसरुणी जावपाक जाय. तूं नॉर्मल पासून उलयता नाल्यार तेका अशें दिसपाक जाय, ह्या भावाशी हांव उलयली तेन्ना म्हाका कितें तरी मेवलें, हे भयणीशी हांव कितें उलयली तेन्ना म्हाजो भावार्थ वाडलो असो म्हाका दिसता. अशें त्या मनशाक अशें दिसपाक जाय. देव साव पावलो म्हणटा, असली उतरां आमी उलोवपाक जाय, कित्याक पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मांडून हाडपाक जाय भावा भयणां. प्रेज गॉड. हालेलुया. तर आयज शेतांत आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात तें तोंड ह्या जिन्सान देव न्हेसयता जाल्यार तेवून कितलो अदीक तुमकां तो न्हेसोवचो ना.
हलक्या भावार्थाच्या मनशानो, हलक्या भावार्थाच्या मनशानो, यू ऑफ लिटल फेथ, हलक्या भावार्थाचे म्हणजे भावार्थाचे मेजरमेंट आसा. जेजू दाखयता हांगर जेन्ना तो सांगता, जेन्ना म्हाजो बापूय ह्या तोंडाक आनी ह्या सगळ्या भायर बरी फुलां दिता, बरे भाशेन न्हेसयता, नाजाल्यार हांव तुमकां बरें दिवचो ना, हांव तुमकां बरी न्हेसोवन दिवचो ना. हलक्या भावार्थाच्या लोकांनो, यू ऑफ लिटल फेथ म्हणजे माप जावन आसा. देव दाखयता हांगर माप, आमच्या भावार्थाचें माप दाखयता. हांगर तर लिटल म्हटला नाजाल्यार मोरूय आसतलो, हलको म्हटला नाजाल्यार मोठोय आसतलो, जोडूय आसतलो. भावार्थ कसो आसोंक जावो तो देव दाखयता. हलको आसता, भाव भयणांनो, भावार्थ हलकोय आसोंक शकता. आनी आमी हलक्या भावार्थाची जावपाक जाय काय पूर्ण भावार्थाची जावपाक जाय? आख्ख्या भावार्थान भरलेली मनशां जावपाक जाय. जेजू भाशेन आमी जावपाक जाय. ताका लागून हांव हे स्क्रिप्चर काडल्यात ते कितें, भावार्था उद्देशी कसले कसले भावार्थ देव उलयता ते आमी पळोवया. त्याच्या उपरांत भावार्थ कसो वाडोवपाचो तेजेर आमी या. प्रेज गॉड. ताका ओगली उणे 100 वर्सां जालीं, तर आपली कूड मेल्या मनशाची कुडी सारकी जाल्या, आनी तसोच साराचोय कुसवो जीव नासलोलो जाला म्हूण पळोवया. ताचो भावार्थ दवडावलो ना. देवाचे बासावणे मुखार दुबावान तो पाटी फुडें सरलो ना, पूण भावार्थांतली ताणें गोठाय घेतली आनी देवाक वाखाणी दिली. प्रेज गॉड. हांगर देवाचें उतर कितें म्हणटा पळय, इंग्लिशीन अशें म्हणटा, एंड नॉट बीइंग वीक इन फेथ, म्हणजे हलक्या भावार्थाचो, कमजोर भावार्थाचो नासलो. कोण? अब्राहम. तेणें चिंतूंक ना आपणाची कूड 100 वर्सां जालीं, आतां एक कुडीन हांव म्हाका कशें आतां 100 वर्सां जालीं, म्हाका भुरगे जातले काय, हें तेणें चिंतूंक ना. कित्याक तेचो भावार्थ व्हडलो आसलो. आनी फुडें म्हणटा, ही डीड नॉट वेवर एट द प्रॉमिस ऑफ गॉड थ्रू अनबिलीफ बट वॉज स्ट्रेंथन इन फेथ. म्हणजे तेणें आपणाचो भावार्थ ताकतीचो भावार्थ केलो. भाव भयणांनो, 25 वर्सां पयलीं ताका सांगलेलें, तुका एक भुरगो जातलो आनी ह्या भुरग्या उद्देशी तूं सगळ्या संवसाराचो तूं पाय जातलो. अब्राहमान तेजेर भावार्थ धरलो. डेली गजाल जाताली, 100 वर्सां जालीं, पूण तेचो भावार्थ आसलो ना. भाव भयणांनो, तो भावार्थ धरून रावलो ते देवाच्या उतराचेर. कोणेन सांगला पळय तो आपणाचो प्रॉमिस आसा ती तो धरूंक शकता म्हणून ताका विश्वास आसलो. देवान तर भासायला ते घोडोन येतले म्हणून अब्राहम खबर आसली आनी त्या भावार्थान तो जियेलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. तुमचो भावार्थ एकदम वाडूयत वेता आनी एकामेकांताय तुमचो प्रितीमोग चडत वेता. देखून तुमचे खातीर भावा भयणीनो, आमी सदां देवाचो उपकार आचोवंक जाय. प्रेज गॉड. We are bound to thank God always for you, brethren, as it is fitting, because your faith grows exceedingly. भावार्थ आमचो वाडत वचूंक जाय. जितकी आमी हे बायबल क्लासीन येता, जितके आमी देवाचे उतर आयकता, जितके आमी दुसरे व्हिडिओ पळयता, आमचो भावार्थ वाडत वचोंक जाय. भाव भयणांनो, जितके आयकताय तितको तुजो भावार्थ वाडटलो. आनी हो भावार्थ थंयसरूच आसपाक जायना उदका भाशेन. पावसाचें उदीक येता, एक वणको आसता, त्या वणक्यान त्या पावसाचें उदीक उदता
आनी त्या उदकाक मागीर वास मारता, तितून जुवारी जातात. तसलो भावार्थ आमचो असो हो ना. आमचो भावार्थ डेली वाडपाक जाव ते दर्या भाशेन उदीक व्हांवता पळय तशें व्हांवत रावंक जाय. स्टॅग्नेट जावंक उपकारना. एकाच जाग्यार उरले ताका वास मारतलो. तो भावार्थ तुजो वाडचो ना. आनी ह्या भावार्थान तूं सर्गीचे राज्यान तुका कितें देवान करून दवरला तें तुका मेळचें ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. हे आयकून जेजून एकदम अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतेल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत पासून मेळूंक ना. येदलो व्हडलो भावार्थ म्हणजे भावार्थ मेजरमेंटाचो. परत सांगता भावा भयणांनो, भावार्थ जेजू मेजर करता. मेजरमेंट हा ताका त्या भावार्थाक. ग्रेट फेथ, व्हडलो भावार्थ म्हणजे भावार्थ व्हडलो आसूंक शकता, भावार्थ धाकटो आसूंक शकता. आतां भावार्थ सगल्यांक तितकोच दिल्लो, पूण ह्या सेंच्युरनान जेन्ना देवा कडेन येता आनी तो सांगता देवाक, जेजूक सांगता, म्हाजो घरा कडेन म्हाजो सेवक मॉडर्नाच्या हातुर्णार आसा, तूं तुजें उतर दी आनी तो बरो जातलो. आनी देव ताका सांगता, ना पूण येता तुज्या बारी. तो म्हणटा तुवें येवपाची गरज ना, तूं फकत तुजें उतर सांग आनी तो बरो जातलो. आनी तेन्ना देव म्हणटा, व्हरतो हेजो भावार्थ. व्हरतो आनी धाकटोय आसूंक शकता. आतां हेणेन कसो वाडयलो भावार्थ? ह्या सेंच्युरनान आपणाचो भावार्थ कसो वाडयलो? आपूण एक व्हडल्या दर्ज्याचो मनीस आनी ताका खबर आसली, ताणें हुकूम घातलो म्हणटकूच तें घोडोन येता. आनी जेजून तो उतर उलयलो, तें घोडोन येतलें म्हणून ताका भावार्थ आसलो. आनी ताका लागून जेजू म्हणटा, व्हरतो तुजो भावार्थ. गरज आमकां भावा भयणांनो आमचो भावार्थ आमी वाडयत रावपाक. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आनी रोखडोच जेजून हात पावोवन ताका धरलो आनी म्हणलें, हलक्या भावार्थाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय तूं? आतां ही घडणी जावन आसा पेद्रूची. जेन्ना पेद्रू उदकार चलोन वयता आनी जेन्ना तो दर्याक पळयता आनी दुबावता, तेन्ना तो बुडटा भावा भयणांनो. आनी तेन्ना जेजू म्हणटा, हलक्या भावार्थाचो. भावार्थ हलकोय आसूंक शकता, पोलकोय आसूंक शकता, व्हडलोय आसूंक शकता, धाकटोय आसूंक शकता. जेजू आमकां आपणाच्या उतरान दाखोवंक शकता भावार्थ मेजरमेंटाचो. ताका मापून घातलेलो आसा. आनी भावा भयणांनो, देवान तर मापून आमच्या भितर घातला, नाल्यार वाडोवपाची गरज आमकां आसा. देवान आपणाचें माप दिलां, तुका जाय तितको दिला, पूण तुवें कितें केलां? ह्या संवसाराच्यो वस्तू आयकल्याय आनी हो भावार्थ तुज्या भितर आसलो तो सारको झिरो करून उडयला. देव वयलाय तो भावार्थ, झिरो जाला तो आतां. प्रेज गॉड. हालेलुया. आयकात म्हज्या भोव मोगाच्या भावा भयणीनो, संवसारा पोरमोणे कोण गरीब आसात तांकां देवान विचून काडल्यान आनी भावार्थाची ग्रेसकाय दिल्या म्हूण नकळत तुमी. आनी हाका की ताणें आपणाचो मोग करतल्यांक वासायल्ल्या राजाचे दायज दिलां. भावार्थाची गिरेस्काय दिल्या म्हूण नकळत तुमी. देवान आमकां भावार्थाची गिरेस्काय ऑलरेडी दिल्या. दितलो न्हू भावा भयणांनो. लिसन माय बिलवड ब्रदरन, हॅज गॉड नॉट चोजन द पुअर ऑफ दिस वर्ल्ड टू बी रीच इन फेथ? कोण ह्या संवसारांत गरीब आहा तांकां गिरेस्त जावपाचो भावार्थ देवान तांकां दिवंक ना, आनी आपणाच्या स्वर्गाचे तांकां दायज दिवंक ना. ही देवाची, हो देवाचो प्लॅन न्हू, ही देवाची प्रॉमिस न्हू. देवान दिला आमकां भावार्थ, आनी हो भावार्थ वाडोवपाची गरज आमकां आसा भावा भयणांनो.
येवजण सगळ्या सोबेन मांडून घेतली आणि भावार्थान आणि पवित्र आत्म्याक भरलेल्या इस्तेवाक विचून काडलो आणि ताचे बरोबर फिलिपाक, प्रोकाराक, निकानाराक, तिमोनाक, पार्मेनासाक आणि आंतियोकेच्या नवशिसांक निकोलोवाक. प्रेज गॉड. भाव भयणांनो, हांगर देव कितें म्हणटा, स्टिफन जेका फातरायलो आनी हो फातरायलोलो स्टिफन जो आहलो तो देवाच्या उतरान बोल्लोलो आहलो, फूल ऑफ फेथ. ग्लास फूल आसूंक शकता, ग्लास हाफ आसूंक शकता. आनी स्टिफनाचो जो भावार्थ आहलो तो आख्ख्या ग्लासा भशेन तो बोल्लोलो आसलो, आख्ख्या भावार्थाचो मनीस आहलो. आतां हो आख्ख्या भावार्थाचो मनीस आसूंक शकता आनी वद्या भावार्थाचो मनीस आसूंक शकता. भाव भयणांनो, स्टिफन जेन्ना ह्या संवसारान येयला तेन्ना तेच मापान ताका देवान भावार्थ दिल्लो, पूण तेणें आपणाचो ग्लासान भरून काडलो आनी आख्खो भावार्थ तेजो आसलो. हांव कित्याक हें तुमकां स्क्रिप्चर दाखयता भाव भयणांनो, देवान कशें सगल्यांक भावार्थ दिल्लो, थोड्यांनी वाडयलो आनी थोड्यांनी तो. पेद्रू जेजू बारी भोंवतालो पूण ताका म्हटलो थोड्या भावार्थाच्या, कित्याक म्हूण म्हाजेर दुबावले, पलक्या भावार्थाचो. पेद्रू जेजू बारी भोंवतालो पूण भावार्थ मागीर पेद्रून वाडयलो काय ना, मागीर पेद्रून भावार्थ वाडयलो आनी त्याच भावार्थान ह्या संवसाराक तेणें जेजू दिलो. भावार्थ वाडोवंक जाता भावा भयणांनो, आनी हेच आमी शिकता आयज, भावार्थ आमी कसो वाडोवपाचो. प्रेज गॉड. हे भाशेन ताचे कोरण्या वांगडा ताचो भावार्थ वावुरतालो आनी तेच कोरणे वरवीं ताचो भावार्थ संपादनेक पावलो. हे लक्षांत घे. हे लक्षांत घे म्हणटा भावा भयणांनो. जेम्स सांगता हो जेजूचो कजन जावन आसा, बापूल भाव जावन आसा हो जेजूचो. हो सांगता की जेन्ना स्टिफन ह्या भावार्थान वाडटालो, ह्याच भावार्थान तो परफेक्ट जालो आनी बाय वर्क फेथ वॉज मेड परफेक्ट. भावार्थान तो आपणाचें काम करतालो भावा भयणांनो. भावार्थ काम ना जाल्यार असफल. भावार्था बारीक काम जाय. भावार्थ तुका भरपूर आसा पूण काम ना जाल्यार भावार्थ तुजो हलको. आनी हांगर देवाचें उतर म्हणटा की भावार्थ आसलो आनी कामा उदेशी तेजो भावार्थ परफेक्ट जालो. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. आता भावार्थ कसो वाडोवपाचो भावा भयणांनो, थोड्या स्क्रिप्चर हांवें स्किप केल्या. आता भावार्थ कसो वाडोवपाचो. Brother, it is in English. हांव वाचता सिस्टर. हे म्हाका कोंकणीन जायना न्हू सिस्टर बरोवपाक. Okay. भावार्थ कसो वाडोवपाचो. आता दोन हितून एक्सरसायजी आहा भावार्थ वाडोवपाक. बाय फीडिंग इट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. कितें बाय फीडिंग इट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, कितें आमी फीड करूंक जाय. आमच्या आत्म्यांक आमी देवाचें उतर दिवपाक जाय. आत्म्याचें खाण जावन आसा देवाचें उतर, तेका आमी बरयत रावंक जाय, दिसान दीस बरयत रावंक जाय. आनी दुसरें म्हणटा जेन्ना तुवें त्या आत्म्यांक तुज्या बरयलें तेन्ना ते तुज्या प्रॅक्टिसीन घालपाक जाय. डेली तुवें ते प्रॅक्टीस करपाक जाय. तूं देवाचें उतर कितें तुज्या काळजान घेता तें तुवें तुज्या लायफान लावन घेवंक जाय. आनी आमी जायतीं जाणां देवाचें उतर आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारता पूण जमनीर आमी ते यूज करिना, आमी ते आमच्या लायफान लागोन घेयना. 20-20, 25-25 वर्सां काम केल्लीं आसतलीं देवाचें उतर ती उलयतात, पूण जेन्ना तांकां एक्सॅस करपाचो टायम येयलो तेंचीशीन जायना. कित्याक तुवें एक्सरसायज करूंक ना जाल्यार तुजे मसल्स जावचे ना.
एक्सरसाइज करपाक जावं तुजो भावार डे टू डे. म्हाका दिसता 1 वर्सा पयलीं हांवें सांगलेलें तुजो तर भावार तुवें पयलो प्रॅक्टीस करपाक जाय नाल्यार तुवें घरा करपाक जाय प्रॅक्टीस. जो कोण एक समज एक फुटबॉल प्लेयर आसता तो रोखडो इंडियेचे टिमीक जावं गोंयचे टिमीक खेळना. तो डेली प्रॅक्टीस करता आनी तेजी गेम पळयता आनी कोच ताका मागीर सिलेक्ट करता हेजी गेम बरी आहा म्हणून. तशेंच भावा भयणांनो आमचो भावा डेली आमी प्रॅक्टिसीन घालपाक जाय. काल हांवें एग्जाम्पल दिल्लो. समज एक ट्रॅफिक पुलीस पयलेच फावट आपणाचें ट्रेनिंग करून येयल्या उपरांत तो उबो रावता ट्रॅफिक करपाक. त्या दिसा तो घाबरलेलो आसतलो. ताका कळचें ना कितें जाता पळय तें. कॉन्फिडन्स ना ताका पूण तो करता काम. देवाचें उतार आसा करता कॉन्फिडन्स ना पूण डेली तो जाग्यार तो येवन उबो रावता. आनी जितको तो त्या जाग्यार येवन उबो रावता आनी डेली तो प्रॅक्टीस करता भाव भयणांनो कांय न कहो तो ट्रॅफिक तो मेळटा. हजारांनी गाडयो येतात आनी 1000 गाडयो येयल्यो म्हणून ताका कांय पडलेलें ना. असो हात केल्या उपरांत सगल्यो गाडयो रावतात. असो वच म्हटलें की सगल्यो गाडयो वयतात. कित्याक ताणें प्रॅक्टीस केलें आनी आपणाच्या लायफान ताणें लागू केलें. शिकलो तो ट्रेनिंग स्कुलान शिकलो आनी येयलो आनी मागीर रस्त्यार ताणें प्रॅक्टीस केली. शिकलोय आनी तुवें प्रॅक्टीस करूंक नाजाल्यार तुका कांय मेळपाचें ना. भाव भयणांनी देवाचें उतर तुवें काळजान घातलें आनी त्या उतरा प्रमाणे तूं चल्लो नाजाल्यार तुवें फकत तें उतर काळजान घातलां आनी ताका फळ कांय मेळचें ना. भाव भयणांनो आतां समज देवान तुज्या हातीन बी दिली आनी तूं बी ती हातीनूच धरून रावलय. हातीन धरून रावलय आनी बी घालपाक बुराक काडलाय पूण बी घालिनाय. बुराक मारून धरलाय पूण बी घालिनाय. जो मेरेन तूं बी ते मातयेन घालिनाय तो मेरेन ती बी रुजोन येवची ना. आनी रुजल्या उपरांत तुवें ताका डेली उदीक घालपाक जाय. तुवें ताका सारें घालपाक जाय. ताका बरें वाडोवपाक जाय. जी पानां नाकान ती काडून उडोवंक जाय आनी तेजी बरी कुयदाद करपाक जाय. तशें देवाचें उतर जेन्ना आमी काळजान घालता तेचो बरो परमोस आमी करपाक जाय. ते आमी यूज करपाक जाय आमच्या डे टू डे लायफान आनी ते कशें आमी ताका सांबाळून धरपाक जाय आनी तेजेर त्या भावार्थाच्या उतराचेर आमी कशें चलपाक जाय ते डेली आमी शिकोवंक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. सिस्टर वास. पूण ताणें असो प्रतिपाल केलो. पवित्र पुस्तकांत बरयलोलें आसा तें हें. उण्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. मनीस कसो जियेता भाव भयणांनो देव सांगता, जेजू सांगता. बरें हांवें सांगलें नाल्यार तुमी म्हणूंक शकता हो ब्रदर कित्याचें कितें उलयता हांगोर. जेजू सांगता उण्याच उदेशी न्हय. तूं आतां तुजे कुडीक उणो खाताय. कुडीक तुवें उणो खाल्लोय पूण तुज्या आत्म्यांक तर देवाचें उतर दिनाय. देवाच्या उतराचें खाण दिनाय नाजाल्यार फकत तुजी कूड वाडटली. तुजो आत्मो जसो आसा धाकटुलो बाबुलो तो बाबुलोच उरतलो. तो वाडचो ना. ताका बाबुलो करून धरी नाकात. ताका डेली जेवण दिया ताका वाडोनी. जसो आंगर तुजी कूड वाडटा तसो तुजो आत्माय वाडोनी लेवल जावनी. फकत कुडीचीच बरी परमास करी नाकात. बरे कापडां घाली नाकात. ह्या आत्म्यांकूय बरें बरें दियात. आनी मागीर जेन्ना त्रासान पडटा तेन्ना ना म्हाका भावार्थ आसा. कसलो भावार्थ? पयला पळय तेन्ना विश्वास करता. घडटा म्हाजो पांव बरो जालो, म्हाजो हात बरो जालो, म्हाजी तकली बरी जाली
मागीर हांव विश्वास करतलो देवान म्हाका बरो केलो हो भावार्थ मागीर आमचो. कित्याक खाण ताका दिलेलें नासलें न्हू. जेन्ना तूं कुडीन जियेताय कूड उलयतली, जेन्ना तूं ओतम्यान जियेताय तेन्ना ओतमो तुजो उलयतलो. आनी देवा कडेन उलोवपाक जाय नाजाल्यार ओतम्यान उलोवंक जाय, कुडीन तुवें देवा लागीं उलोवंक जायना. आनी देवाचें उतर तुज्या भितर ना नाल्यार देवा कसोन कितें काणयो सांगतलो, जॅक कॅन्जिल म्हणटलो ताच्या फुड्यान वचोन, बाबा बाबा ब्लॅक शीप म्हणटलो. भाव भयणांनो, आमी चिंतपाक जाय देवा फुड्यान वयतले नाल्यार आमचेशीन देवाचें उतर आहा. नाजाल्यार वयता आनी मात्ता देवा फुड्यान फटासी कित्याचें कितेंय मागणें करता आनी मागीर म्हणटा देवान आमचें मागणें आयकोंक ना. देवाच्या उतरा प्रमाणे तुवें मागणें करूंक जाय म्हणून देवाचें उतर म्हणटा. आमच्या बापान कितें म्हणटा आमी, आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी. तुजी खोशी कोणाची? देवाची खोशी. देवाची खोशी खंय आहा? तेजें उतरान आहा. तेजें उतर तर तूं नकय नाल्यार खोशी खंयची? मागीर तुजी खोशी घेताय तूं आनी वयताय. आनी तुजी खोशी कितें? म्हाका एक BMW जाय, म्हाका एक बरें घर जाय, म्हाका एक बरी बायल जाय. हे दी 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 आनी दिवपाच्या टायमार ना ना ना. प्रेज गॉड, हालेलुया, जीसस. तर पवित्र पुस्तक म्हणटा, उतर तुका लागींच आसा, तुज्या तोंडान आनी तुज्या काळजान. हे उतर आमी परगट्टा तें भावार्थाचें उतर. भाव भयणांनो, उतर तुका लागींच आसा. पवित्र पुस्तक तुज्या उलतरीर दवरलेलें आसा आनी तुजी उलतर चड पयस ना. हात घाल आनी तो काडून घे पवित्र पुस्तक, आनी हें पवित्र पुस्तक घे आनी बस आनी ह्या पवित्र पुस्तकाचेर देवली नियाळ कर. भाव भयणांनो, डेली नियाळ जेन्ना तूं देवाच्या उतराचेर कोत्ताय तेन्ना तुज्या देवाक तूं ओकोन घेता. देवाचें उतर ना नाजाल्यार तूं देवाक कसो ओकयतलो? देव तुका कितें सांगूंक सोदता तें तुका कशें आयकूं येतलें? देवाच्या उतरा कडल्यान तूं पयस आय नाजाल्यार तुका कशें सजमतलें? तुजें उतर हांगर आसा. भाव भयणांनो, आमकां गरज ह्या उतरा प्रमाणे जियोवपाक. हे उतर आमच्या भितर आमी डेली घालपाक जाय. जाता तितके आमी देवाचें उतर खावपाक जाय आनी खाल्लेंच म्हणून जायना, तें आमच्या आंगान जिरोनूय घेवपाक जाय. चिरोवन घेवप म्हणजे काम करप. खाल्ले आनी खाटीर न्हिदलो नाल्यार कितें जातलो? बरो जातलो टमटमीत पेटो गो. ताका लागून खाल्ल्या उपरांत आमी चलता न्हू. उतर देवाचें उतर जेन्ना तुवें तुज्या काळजान घातलें त्या प्रमाणे तुवें चलपाची गरज आसा. फकत उतर घेतलें. बरें, एक एग्जाम्पल दिता. डेली शीत रांदता पूण हांव जेयना. डेली रांदता पूण हांव शीत जेयना. फायदो कितें शिताचो रांदून डेली? कोणाक रांदताय? सुण्यांक घालपाक? भाव भयणांनो, डेली देवाचें उतर खाल्लें आनी तें तुवें तुज्या लायफान लागू करूंक ना नाजाल्यार फायदो कितें? प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. म्हणटच संदेश कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जाता आनी संदेश कानार पडप क्रिस्त परगटणे वरवीं. भाव भयणांनो, देवाचें उतर जितकें तूं आयकोताय पयलें आयकप तुज्या ह्या नॉर्मल तुजे कान आसा. ह्या नॉर्मल कानान तूं आयकोताय. दुसरें तुजें आयकप
जेन्ना तूं दुसरे टायम आयकोता तेन्ना तुजो ओत्मीक कान ते उतर आयकोता. आनी हो जेन्ना तुजो ओत्मीक कान हें उतर आयकोता तेन्ना तुजो भावार्थ वाडटा. भावा भयणांनो, देवाच्या उतरान भावार्थ वाडटा. आनी दुसरी आनी कांय ना, शॉर्टकट ना तेका. भावार्थ तुका वाडोवंक जाय नाल्यार देवाच्या उतरान तुजो भावार्थ वाडटलो. आनी देवाचें उतर जेन्ना जितके तूं खाताय, देवाच्या उतरार तूं जितको नियाळ कोत्ताय, जितके तूं देवाचें उतर शिकताय, उठ्ठा बसता तूं देवाचें उतर तुज्या तोंडांतल्यान उच्चारताय, तिची तूं संवय करताय, मागीर तुका कोणूय मेळोन तुज्या तोंडांतल्यान देवाचें उतरूच भायर सरता. देवाचें उतरूच भायर सरतलें बाय डिफॉल्ट. कित्याक खाताय, न्हिदताय, उठ्ठाय, कितें करताय पळय तेन्ना देवाचें उतर तुजें. आनी हांवें अशीं कितकीं जाणां मनशां पळयल्या, तांकां तूं कितेंय सांग देवाचें उतर तेंच्या तोंडार. आनी तशेंच जावपाक जाय. जें आमच्या भितर आसा तें आमच्या तोंडान आसतलें. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. भावार्था वेरीत कोणाच्यानूच देवाक खोशयेन मानूंक जायना. कित्याक देवाशी वेतल्यांनी देव आसा म्हूण आनी आपणाक सोदतल्यांक तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ धरूंक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. भावार्था विशीं कोणाच्यानूच देवाक खोशी म्हूण कोणाच्यानूच मानूंक जायना. देवाक भावार्था विशीं तूं खूश करूंक शकना. भावार्थ जाव देवाक दाखोवंक तुवें की आपूण तुजेर विश्वास दवरता. भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ म्हणजे देवाचें उतर जें जावन आसा तेजेर हांवें विश्वास दवरला. हो जावन आसा म्हजो खरो देव. ह्या देवाक हांव भोसतां आनी ह्या देवाची म्हाका जाणवाय आसा आनी ह्या देवाचेर हांव विश्वास दवरतां. तेणेन म्हाका कितें सांगलां तें घडोवन येतलें आनी घडल्या शिवाय केन्नाच रावचें ना. म्हणून म्हाका तेजेर विश्वास आसूंक जाय. म्हाका तेजेर भावार्थ आसूंक जाय. जेन्ना तूं देवा फुड्यान येताय तेन्ना देवाचें उतर जाय. हें हांगर म्हणटा. पुतून वा सिस्टर. भावार्था वेरीत कोणाच्यानूच देवाक खोशेन मानूंक जायना. कित्याक देवाशी वेतल्यांनी देव आसा म्हूण आनी आपणाक जतनायेन सोदतल्यांक तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ धरूंक जाय. कित्याक देवाशीन वेतल्यांनी देव आसा म्हूण आनी आपणाक स्वतान सोदतल्यांक तो इनाम दितलो म्हूण भावार्थ धरूंक जाय. जेन्ना तूं देवा लागीं वयताय तेन्ना पयलोच तुका भावार्थ आसपाक जाय. देवाक तुवें वळखोंक जाय. तुज्या तेच्या उतरान तुवें वळखोंक जाय तेणें तुका कितें सांगलां पळय तें. जेन्ना तूं तेच्या फुड्यान वयताय तेन्ना तुवें विश्वास करूंक जाय हो जावन आसा म्हाजो देव, हो जावन आसा म्हाजो सोमी, हो जावन आसा म्हाजो धोनी, हो म्हाज्या खातीर त्या खुर्सार येयलो आनी मेलो आनी तो मेलो म्हणून आतां म्हाका सगळी गिरेस्तकाय स्वर्गाची म्हाका जेजू क्रिस्तान मेवता. सगळी जेजू क्रिस्तान मेवता. भावा भयणांनो, आमी घाम व्हांवोवपाची गरज ना. तेणेन व्हांवयलो. तेचे ताकतीन आमकां ताकत येता. हांव आयज सिस्टर कोरीन आशिन सकाळीं उलयतालो तेन्ना हांव ताका सांगतालो. आमी म्हणटा आय एम ब्लेस्ड, आय एम एनॉयंटेड, आय एम हायली फेवर्ड. पूण हांव अशें म्हणटा आय एम ब्लेस्ड इन क्रायस्ट, आय एम एनॉयंटेड इन क्रायस्ट, आय एम हायली फेवर्ड इन क्रायस्ट. आय एम ब्लेस्ड म्हटल्यार इनकम्प्लीट जाता. आय एम ब्लेस्ड इन क्रायस्ट. गॅलेशियन 2:20 म्हणटा आय हॅव बीन क्रुसिफायड, आय नो लॉंगर लिव, क्रायस्ट लिव्स इन मी. इन क्रायस्ट सगळे तुका देणी जावन आसा जेजू क्रिस्तान.
सगळी देणी तुका जेजू क्रिस्तान आनीक तुका घाम घोवपाचो गरो ना, कित्याक तेणें ऑलरेडी आमच्या खातीर तेणें आपणाचें रगत व्हांवयलें आनी ताका लागून आमी विश्वास करूंक जाय. तेजे उतर तर म्हणटा ते आमकां मेवतले म्हणून आमी विश्वास करूंक जाय. आनी आमी देवाशीन वयता तेन्ना आमचो देव म्हणून पयलो आमी मानून घेवपाक जाय. पयलो हांवें मानूंक जाय तो म्हाजो देव, तो म्हाजो सोमी, तो म्हाजो दोनी. आनी तेणेन तर म्हटला नाल्यार ते घडोवन येतले म्हणून म्हाका पयलें म्हाज्या देवाचेर हांवें विश्वास केलो. ताका जाणून घेवंक जाय. आनी ताका कसो हांव जाणून घेतलो भाव भयणांनो, तेच्या उतरान हांव ताका जाणून घेतलो. तेचे हांव उतर शिकता, जितको हांव उतर म्हाजें देवाचें उतर शिकता हांव ते म्हाज्या लायफान लागू करता. शिकलेत म्हणून जायना. जायत्या जाणांक हांवें पळयल्या. हांव खूब जाणांक मिनिस्टर करता भाव भयणांनो, आनी ती अशें म्हणटात, ब्रदर तुवें सांगलाय न्हू भावार्थ उलोवपाक जाय. हांवें सांगलां भावार्थ उलोवपाक जाय आनी भावार्थ चलपाक जाय. तूं म्हाजे हाफूच सेंटन्स सांगता. हांवें सांगलां भावार्थ उलोवपाक जाव, भावार्थ उचोरपाक जाव आनी भावार्थ चलपाक जाव. इनकम्प्लीट सेंटन्स सांगना. जायती जाणां अशें म्हणटा, ब्रदर बट यू टोल्ड नो वी हॅव टू स्पीक वर्ड्स ऑफ फेथ. यू हॅव टू स्पीक वर्ड्स ऑफ फेथ एंड यू हॅव टू वॉक द वर्ड ऑफ फेथ. तेन्ना तुजो भावार्थ कंप्लीट. तूं फकत उचल्लें हांगर आय एम ब्लेस्ड, आय एम एनॉयंटेड, आय एम हायली फेवर्ड, आनी मागीर वयताय आनी तुजें काम कांयच ना, तूं दाखयत नाय आनी फुडें वयताय, हें कांय पयशे ना मरे बोल्सान, कांय ना. कसलो ब्लेस्ड. मागीर उपरीट कामां सगळीं करताय आनी हांगर उलयताय एक आनी सगळे कामां करताय ती उपरीट. ताका लागून फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड. भावार्थ कामा शिवाय तुजो मेल्लो भावार्थ. ताका लागून इनकम्प्लीट दिनाका. आतां रोमन 6:23 म्हणटा द वेजीस ऑफ सीन इज डेथ. आतां हांवें इतकेच तो स्टेटमेंट केलो द वेजीस ऑफ सीन इज डेथ आनी तेजी फुडली लायन तर हांव सांगना, नाजाल्यार हांवें म्हाजें प्रिचींग इनकम्प्लीट केलें. द वेजीस ऑफ सीन इज डेथ बट द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लायफ. थंय कंप्लीट जाता. पातका उद्देशी आमकां मरण, पूण जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमकां जिवीत आनी साशणीक जिवीत. इनकम्प्लीट आमी उलोवपाक जायना. भावार्थ सदांच हांव म्हणत येयला, भावार्थ तर तुका तुजो प्रॅक्टीस करपाक जाय, नाजाल्यार तुवें तो घरान करपाक जाय. बारीक दुयेंस येयले, तकली दुखता, हात दुखता, पांव दुखता, रोखडोच डॉक्टराशीन धांव नाका. पयलो देवा कडेन धांव आनी देवाक सांग जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो आनी त्या भावार्थाचेर उबो राव. मागीर जेन्ना तुका व्हडली दुयेंसां जातलीं तेन्ना तूं कितें करतलें? तेन्ना मागीर तुयशीन जावचें ना तें. तेन्ना तुयशीन जावचें ना. कित्याक जावचें ना? कित्याक धाकट्या भावार्थान तुवें तुजी भावार्थाची वाड करूंक ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. उरफाटीन जेजू क्रिस्ताची आमच्या सोम्या आनी सोनवळणाराची दयाळाय भोगात आनी ताचो अदीक अदीक अनुभव करून घेयात. ताका महिमा आतां आनी सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रेज गॉड. आतां देवाचें उतर कितें म्हणटा? हांवें पयलें म्हटलेलें, देवाच्या उतरान जेन्ना तूं वाडटाय, देवाच्या उतरान जेन्ना तूं वाडटाय, तुका कुरपा आनी देवाच्या उतरान तुजी नॉलेजीक कितें म्हणटा सिस्टर? जाणवाय. जाणवाय तुजी तुजी देवाच्या उतरान तुजी कुरपा आनी जाणवाय वाडटा. आनी हे जाणवायेन पेद्रू म्हणटा आमी जियोवपाक जाय. देवाच्या उतरान आमची वाड जाता. तें जाण आसा खाण. जशी आमची कूड, आमी दूध पिता, नुस्तें खाता, चिकन खाता आमचे कुडीक आनी आमची बरी आमची वाड जाता, तशी जेन्ना देवाचें उतर आमी खाता तेन्ना आमच्या आत्म्याची वाड जाता.
आमचे 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 पळय काळीज जे आसा भितरल्या मनशाचे आत्म्याचे जे काळीज आसा तितून मागीर बी घातल्या उपरांत बरी रुचोन येता. कित्याक तूं बरें खाण दिलाय ताका, बरो मिक्सचर केलाय, बरें सारें घातलाय, टायम टू टायम उदीक दिताय, बी बरी मागीर भायर उजरावन येता आनी बरें पीक दिता. ताका लागून देवाच्या उतरान रावपाक खूब गरज भावा भयणां. वाड जातिली नाल्यार देवाचें उतर, फकत देवाचें उतर खाल्लें म्हणून गरज ना. तें उतर तुज्या लायफान लागू करपाची गरज आसा. लागू करपाक जाय. हांव देवाचें उतर शिकलो आनी हांवें तें म्हाज्या लायफान लायलें. डे टू डे जेन्ना तूं ही प्रॅक्टीस करीत रावता, बारीक बारीक गजालींनी तूं प्रॅक्टीस करता, तेन्ना तूं पळयता तूं म्हणटाय तें घडोन येता. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. अशें आतां क्रिस्तावेशी मुळावी शिकवण सांडून अदीक संपूर्ण शिकवणेचेर लक्ष घालून फुडें वचुया. मुळावें स्वताची आनी खबर करची न्हय. ती मुळावी स्वता म्हणल्यार ही मरण हाडटा ती कर्तुबां सोडून दिवप, देवाचेर बावार दवरप. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. इंग्लिशीन अशें म्हणटा, therefore leaving the discussion of the elementary principle of Christ, let us go to the perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith towards God. आता ABCनूच राव नाकाय म्हणटा. सा पॉल सांगता फकत ABCच शिकना काय म्हणटा. ABCDच करिनाका. आता उतरां शीक, स्क्रिप्चर शीक, तेजेर नियाळ कर, बरो तेजो ज्यूस काड त्या उतराचो. शुगर केन ज्यूस काडूंक वयता पळय तेन्ना तो कितें करता, सारको एक एक थेंब येवसर तेजो तो काडटा, पिठो करता आनी ताका तो तूं मातीस मारून तो उजवला अशें जाल्यार ताका उजो पेट्टलो, इतकें सुकोवन उडयता. देव म्हणटा अशें तुजें जावपाक जाय. त्या देवाच्या उतरांसान तुवें मॅक्झिमम ज्यूस काडून घेवपाक जाय. आदल्या तितून राव नाकाय. आदल्या तुज्या त्याच भावार तुजो भावार्थ लेवल धरूं नाकाय, ताका वाडय. कोणाक जाय आपणाच्या घरान झाड लायलेले तितकेच उरले. कोणाक जाय एक आंब्याचें झाड लायला आनी ते वाडलेलेच नाका तुमकां. आंबे नाका तुमकां पूण तुमी झाड लायला, अशें कोण आहा? सगळीं जाणां एक झाड लायता आंब्याचें, तेजे आंबे खावपाक आनी ताका बरें सारें घालता, ताका बरें उदीक घालता आनी ते मागीर वाडत वयता. आनी एकदां व्हडले जाले मागीर जेन्ना बेनोर येता ती बेनोर कातरून उडयता आनी बरी मागीर ताका आंबे जाता. अशें देव म्हणटा तुजें झाड जें तुवें बी घातल्या ती बी वाडटा ती पळय, ताका डेली सारें घाल, बरें उदीक घाल, बरी मांडणी कर त्या देवाच्या उतराची. डेली तें उतर तुज्या तोंडार आसुनी, काळजान घाल, शीक तें उतर. आनी हें उतर कितें म्हणटा तेजेर नियाळ कर, काळजान तें तुज्या रिगोनी आनी बरें फुलोवन तें भायर येवन. तेन्ना तुजो भावार्थ वाडत वयतलो भावा भयणां. प्रेज गॉड. हालेलुया. कोण आपल्या काळजान दुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटात तें जातलें म्हूण भावार धरून ह्या दोंगराक म्हणटीत, हांगासरलो उठ आनी दर्यांत वच, तें ताचे सरी घडटलें म्हूण हांव तुमकां खरें सांगता. आतां कितें जालें भावा भयणांनो, आतां आमी हेज्या वयर आमी स्क्रिप्चर पळयलें. जेन्ना देवाचो भावार्थ आमी वाडयला, देवाचो भावार्थ आमी वाडयला. आतां समज तूं गेले आनी देवाचें उतर तुज्या काळजान ना आनी भावार्थ तुजो ओळखो, जसो जेजू म्हणटा भावार्थ तुजो ओळखो, आनी भावार्थ तुजो ओळखो आनी तूं कितें करता, वयताय आनी दुयेंसा कडेन उलयताय
दुयेसा कडेन तूं उलयता आनी म्हणटाय त्या दुयेसाक उठ आनी दर्यान वचून पड. अरे कोणूय येयलो आनी कोणाच्या घरान गेलो आनी तूं घरांतलो भायर सर म्हटल्यार तो सत्तलो. सिस्टर फाल्यां जोनिना तूं म्हाज्या घरान येयली आनी तुवें म्हाका म्हणलें म्हाज्या घरांतलो तूं भायर सर, हांव सत्तलो? ना. तुका अधिकार आसपाक जाय, होय. तुका जाणवय आसपाक जाय, तुका खबर आसपाक जाय हे कशें चलता पळय तें. आनी थोडी कितें करता, कोणूय तांकां सांगता देवाचें हें उतर म्हूण, जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली, जेजूच्या गायांनी हांव बरी, आनी तो म्हणत हा जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली, जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली, आनी खाटीर न्हिदोन हा डेली म्हणटा जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली, जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली. कोणेन ताका सांगलां हें उतर तुवें म्हणपाक जाय, तें उतर तो म्हणटा. ताका सोजमडी ना त्या उतराची, तें उतर तेज्या काळजान ताणें घर करूंक ना, पूण तो म्हणटा आनी म्हणटा आनी न्हिदोन रावता. हो मनीस बरो जातलो? जावचो ना. देवाचें उतर तो म्हणटा, जेजूच्या गायांनी तो बरो जालो, हे देवाचें उतरूय म्हणटा. पूण देवाचें उतरूय अशेंय म्हणटा जेन्ना तूं म्हणटाय तेन्ना भावात दवर, तें तुका मेवलें म्हणून, तेन्ना तें तुका मेळटलें. ताका लागून भाव भयणांनो, जेन्ना तूं देवाच्या उतरान रावताय आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेताय तेन्ना अशें घडोवन येता. प्रेज गॉड. It's good. Just check that this lighted one. Just press it over. Charge it. Bring my mobile. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, sister. काळजांतान भावात धरून आमी देवाक मानवलोली जाता. तोंडान उच्चारून आमकां तारण मेळटा. Praise God. काळजान थान भावार धरून आमी देवाक मेळलेली जाता. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. काळजान हे काळीज कितें जावन आसा? हे काळीज जावन आसा आमचो आत्मो. ह्या आत्म्या भितर आमी एक आत्मीक मनीस जावन आसा. आमच्या आत्म्याच्या मनशान हे काळीज जावन आसा. ह्या काळजान आमी देवाचे उतर घालता, आनी जेन्ना हे काळजान आमी देवाचे उतर घालता तेन्ना भावा भयणांनो हे देवाचे उतर आमच्या तोंडांसान भायर येता आनी तशेंच घडटा. ताका लागून हे उतर देवाचे आमी आमचे बरे मातयेन घालपाची गरज आसा. हे उतर आमचे मातयेन घालून, बरे मातयेन घालून आमच्या तोंडांसान ते उचारपाक आमकां गरज आसा. भावार्थ हितून गरज. आनी अशें आमी जेन्ना देवाचें उतर आमच्या काळजान घालीत रावतले तेन्ना आमी भावार्थान वाडत वयतले. प्रेज गॉड. तुमची शिरकाणी जावं दी भितरली काळजाची बिगडना तसली एक शांत आनी दुलोप स्वभाव ही आसा देवा मुखार चड मोल आसलेली श्रीगारणी. प्रेज गॉड. आमच्या भितर भाव भयणांनो आतां कोंकणीन मातशें डिफरंट आहा तें. हांगर पळय कितें म्हणटा पळय तें, रादर लेट बी द हिडन मॅन ऑफ द हार्ट with the incorruptible beauty of gentle and quiet spirit which is very precious in the sight of God. आमचो आत्मो आनी आमचे आत्म्याचे काळीज जावन आसा देवाचे ब्युटी आनी सोयीम इनकरप्टेबल ब्युटी ती आमच्या आत्म्याक आनी कांय करप्शन जावचें ना. जेन्ना देवाचे उतर आमी आमच्या काळजान घालता आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरान आमी पुनर्जीवन जाल्या, आमी आदले मनीस ना
आमी देवाच्या उतरान आतां आमचो जल्म जाला तेन्ना भावा भयणांनी कितें जाता की पवित्र आत्म्यान आमकां सील केल्ली आसा. आतां आत्म्यान आमचो सोयतान हात लावंक शकना. तो आमकां मनान आमच्या विचार घालूंक शकता, पूण देवान आतां आमच्या भितरल्या मनशाक परफेक्ट केला आनी ह्या परफेक्ट मनीस आमच्या भितर जियेता. हो आमच्या भितर आमचो स्पिरीट जावन आसा. हो आमचो स्पिरीट आमकां परफेक्ट दवरता. आमचो आत्मो आमकां परफेक्ट दवरता. कित्याक आत्म्याचें खाण जावन आसा देवाचें उतर. जेन्ना देवाचें उतर आमी डेली आमच्या आत्म्याक खावयता तेन्ना आमचो आत्मो वाडत वयता भावा भयणांनो. प्रेज गॉड. Praise God. थँक यू जीजस. Thank you, Jesus. आमी मागीर फुडें कंटिन्यू करुया हेजेर. कंप्लीट जावना ते उरलात आनी खूब उरल्या स्लायडी. प्रेज गॉड. हालेलुया. कोणाक कितें म्हणून Hallelujah. विचारपाचें आहा? Hallelujah. Praise God, brother. Thank you, Jesus. What a teaching and brother Pierre भावाचा दिले. भावाक वाढवपाचो आणि एक दाखोवपाची टेस्टिमनी जी एक दोन वरां फाटली सुटल्या ती सांगूंक सोदता. माय ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, भावाक वाडोवपाचो हें ब्रदरान सांगलां. आयज कितें जालें, हांव मारगांव गेलेले बिकॉज माय हजबंड टोल्ड मी टू गेट समथींग. 1 o'clock जाला आसतले आनी म्हाजें चेडूं म्हाका कॉलेजीक सान सुटोन मारगांव रावतालें. सो आय ब्रॉट डॅट आनी चेडवाक सांगलें, फोन केलो, वेट देर ओन्ली, आय एम कमींग. एंड शी सेड कित्याक तेंकां सूट मारून वचोंक जाय आसलें. मामा आपल्याक डोंट वॉन्ट टू स्टे देर फॉर लॉंग टायम, सो कम सून. सो आय वॉज इन अ हरी. हांव बायक घेवन येतालें आनी तेजें चिंतालें बेगीन तेका हाडूंक जाय म्हणून. आनी मारगांव थिंगा इन द टावन नो एंट्री. एक्चुअली आय नो इट इज अ नो एंट्री, बट ते डॉक्टर पळय तेजे मोतीन आसलें. सो हांव फुडें पावलें. थिंगा गिस्ट आरटीओन थांबयलें. दोग जाण इन्स्पेक्टर आहले, एक एके सायडीन आनी दुसरो दुसरे सायडीन. काल ब्रदरान सांगलां तशें आत दाखयलो. ओके, यू हॅव टू बी इन ओबिडियन्स टू द ऑथॉरिटी. थांबल्या उपरांत तो इन्स्पेक्टर म्हणूंक लागलो, तुका म्हणूंक लागलो खबर आसा न्हू नो एंट्री म्हणून. हांवें सांगलें, ओ इन्स्पेक्टर, आय एम व्हेरी सॉरी, आय नो इट्स द रॉंग एंट्री. आनी ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, हांव म्हणटा अरे आय एम जस्ट टेकिंग इन माय मायंड, आय एक्चुली नेवर गो अ रॉंग एंट्री. आनी मागीर इन्स्पेक्टरान लायसन्स दाखय म्हणूंक लागलो. सो हांवें रिसंटली 1 week बॅक लायसन्स कित्याक लागून न्यू केलेलें आनी हांव सोदतां बॅगान. लायसन्सूय सोदता 2-3 फावट सोदलें, लायसन्सूय मेळोना. आतां दिसलें पयरूच येयला म्हणून कोणी बॅगान घालूंक ना काय हांवें. सो हांव टोल्ड द पुलीस इन्स्पेक्टर, सॉरी म्हाका कडेन हिंगा आतां म्हाका मेळोना, बट आय वील कॉन्टेक्ट यू अशें म्हणून सांगलें. तेद्याच वक्तार हांवें म्हणलें, लॉर्ड, इतलेंच म्हणलें. एक्चुली हांव स्क्रिप्चर कन्फेस करूंक वयतालें. आय नो आय एम रॉंग, बट स्टील हांव स्क्रिप्चर कन्फेस करूंक वयतालें. लॉर्ड, द स्पिरीट, युअर स्पिरीट इज अपॉन द इन्स्पेक्टर एंड युअर फेवर इज अपॉन मी. पूण कंप्लीट पासून करूंक ना. लॉर्ड म्हणटा थिंगा आहा. तो इन्स्पेक्टर कुशीन सरलो आनी दुसऱ्या इन्स्पेक्टराक आपयलो. सो म्हाका म्हणूंक लागलो, यू नो इट्स येस आय एम रियली सॉरी. आय सेड आय नो इट्स माय मिस्टेक. ओके म्हणूंक लागलो, गो. पळय ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, yes, I didn't even search for the full scripture. कुणी जेजू जाणा कितें म्हणूंक सोदता. He just said go. I came. आनी मागीर हांव खंयच्या आनी हिंगासर फातोर्डा थिंगा शॉपार गेले. लायक हांव म्हणटा, लॉर्ड, वाय दिस हॅड टू हॅपन. नॉर्मली
हांव एक पर्सन लायक इवन सिग्नल तर आहा एट अराउंड 2:30 एंड ऑल सिग्नलां कितें जाता लोक आसना कोण बट स्टील सिग्नल तर पडला आय एम ओबिडियंट देर आर पीपल हू क्रॉसीस द सिग्नल पूण हांव सदांच रावतलें टील इट सेज गो. सो आय सेड लॉर्ड वाय दिस आय वॉज जस्ट थिंकिंग आणि ब्रदर्स अँड सिस्टर्स सांगचे म्हटल्यार म्हाज्या फुड्यान ह्या दिसांनी म्हाजो नेव्ह्यू हा हांवें ताका म्हाज्या फुड्यान दवरला जस्ट तेजो भावार्थ वाडोवंक हांव ताका देवाचें उतर दिता आनी तेजो भावार्थ वाडटा. सो दॅट टायम ओन्ली वेन आय वॉज सेयिंग लॉर्ड वाय तेणें म्हाका सुचयलें यू नो दीस इज फॉर द ग्लोरी तूं ताका उतर शिकयता वच आनी ताका सांग आयज कितें घडलां पळय तें तेजो भावार्थ वाडटलो. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise to God. Hallelujah. सो इल्लेशा घडण्यांनी मोगाच्या भावा भयणीनो सांगूंक सोदता तुका तो देवाचें उतर आसत जाल्यार जेजू सगळें जाणा चूक जालें आसतना पासून जेजू तुका सांबाळटा. सो देवाचें उतर ब्रदरान सांगलां बाबाचें आमी भावाक वाडोवन वाडोवन आमी ते एके लेवलार येयले उपरांत देवाक खरेंच खबर आहा तीर भावार्थ आसा म्हणून वय केन्नाय सकयल पडटा जाणा आमी बट स्टील आयकलें हें उतर देव खरेंच आमच्या जिवितान फेवर्स आनी ब्लेसिंग्स ऑटोमॅटिकली तूं मागना जाल्यार पासून देव जाणा. आमेन. Praise थँक्यू. God. Praise God. Amen. Thank you, sister. Jesus. Praise Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आनी कोणाक कितें म्हणपाक जाय? आनी कोणाक कितें टेस्टिमनी बा दिवपाक जाय? पापा म्हाका एक प्रेयर रिक्वेस्ट करपाचें आसलें. सांग सांग. एक म्हजे एक फ्रेंड आसा पापा ते रानाचे तेणेन अशें ते म्हाका केन्ना अशें कॉल करना म्हयन्यान 2-3 म्हयन्यान अशें बीन म्हाजे कॉन्टॅक्ट जाता ताजे कडेन. मागीर तेणेन म्हाका फोन केलो आनी म्हाका विचारूंक तूं कशें आहा म्हणल्यार हांव बरें आसा. हांव म्हणलें तुजो आवाज शिवो तसो येता कितें जालें म्हटलें. ना आपले खूब दीस जाले खूब बरें ना म्हणूंक लागलें. हांव म्हणलें कितें जाता मागीर म्हाका म्हणूंक लागलें युरिनाच्या जाग्यार म्हणूंक लागलें गांठ कशी येयल्या आनी आपल्याक ते खूब त्रास करता म्हणूंक लागलें. आनी डॉक्टरांक दाखोवन दाखयलें म्हणूंक लागलें. डॉक्टरान म्हटलें ऑपरेशन जाल्या उपरांत तुका त्रास अशेंय जावं शकता तूं एखादो जगूय शकता नाय शकता अशें ताका तेंच्यांनी म्हटलें. आनी ताका म्हाका सांगून रडोंक लागलें. हांवें म्हटलें ताका तूं रडो नाका कांय जायना म्हटलें ती गांठ कांयच न्हू तुजी म्हटलें तूं टेन्शन घेवं नाका म्हटलें. जे म्हाजो जो देव हा जेजू तो म्हटलें खंयच्याच कामान आमचें काम जायना अशें ना सगळ्या हितून तेणेन म्हाजें साथ दिल्लें म्हणलें. तूं जर म्हाजेर विश्वास करता हांव कितें सांगता तें आनी म्हाज्या देवार करता विश्वास जाल्यार फक्त म्हटलें इतलेंच म्हाका ते मुस्लीम बाबा ते हांव म्हणलें तूं करता जाल्यार म्हटलें हांव तुज्या पासून म्हणलें हांगा प्रेयर करता म्हटलें तूं म्हाका कितें तें सारकें सांग म्हटलें. आनी म्हणून लागलें म्हाजे 3 भुरगीं ल्हान आनी अशें डॉक्टरान सांगलां आपल्याक म्हणून रडोंक लागलें. हांव म्हणलें पळय तूं विश्वास करता जाल्यार तूं म्हणलें फुडें सर आनी म्हटलें हे प्रेयर तूं म्हण म्हटलें. रात दीस तुका जाता तितले दीस म्हटलें तूं म्हण म्हटलें तुका त्रास जाता या कितें जाता म्हण तूं सोडूंक वचूं नाका. मागीर म्हणून लागलें घोव कितें म्हणटलो म्हण घोवाचें सांगूंक लागलें. हांव म्हणलें घोवाक तूं सांगूं नाका म्हटलें तुका हील जर जाता तुका बरें दिसता तें तूं करतलें म्हटलें आनी तुजें हे कितें आहा तें बी वयतलें म्हटलें आनी तूं जस्ट म्हटलें एक 8 दीस 2 दीस तूं फक्त कर म्हटलें आनी खूब रडोंक लागलें सारकें. हांवें ताका म्हटलें तूं प्रेयर ना केलें जाल्यार बी हांव तुज्या पासून मागता म्हटलें तुका तितले पुरती तेजे म्हाका कॉल येयले आयज सकाळचे आनी हांवें रात नांवान म्हटलें ताका हात लाय ते सारके काबार करून उडय तुजे कितें गांठ आसा ती ना वखदांनी ना डॉक्टरांनी ते सगळे सारके जावं तिचे आनी तिका डॉक्टरूय नाका आनी कितेंय नाका तिचें ऑपरेशनूय नाका. पण तुजो हात लायल्या उपरांत मेल्लो मनीस तुजो जाता जाल्यार इल्लीशी गांठ कितें आसा वयपाक म्हटलें अशें हांव रातभर मागणी केलें ताका लागून. आनी ताका ते खऱ्यांनीच कितें म्हाका सकाळी फोन केलें म्हणूंक लागलें मिनाक्षी तुवें काल सांगलें म्हाका आनी म्हाका रातचें म्हजें गांठ म्हाका त्रास करना जालें जाल्यार ताका अशें बाथरुमान बीन वयतना ताका हेतून तेतून बसल्यार ताका खूब त्रास जावपाचे खूब रडटालें तें
म्हाका म्हणून तुवें कालचीच गजाल सांगली फक्त कितें तूं देवाक उलो मार. हांवें तुवें सांगलें तशें आपूण उलो मारलें म्हणूंक लागलें देवाक. आपूण रडलें, म्हाज्या वांगडा म्हाजे धाकटे चेडूय रडलें म्हणूंक लागलें प्रेयर करताना. हांव तेका तेच म्हटलें कितें, हांव आयज प्रेयरान आसतलें म्हटलें, हांव तुज्या नांवाचें प्रेयर करूंक लायतलें म्हटलें. असा म्हटलें एक पापा म्हटलें आमच्या वांगडा, आमी सगळे प्रेयर ग्रुपान जॉयंट आसता म्हटलें. आणि देवानूच तुज्या मनान घातलें जें म्हाका सांगूंक जाय म्हणून हांवें म्हटलें आयज हांव तुजें नांव घेतलें, प्रेयर दवरतलें म्हटलें. कांय जावचें ना, तूं बरें जातलें. 100% तुका हांव सांगता म्हटलें, म्हाका म्हाज्या देवार विश्वास आसा म्हटलें. तुजें हे गाठ कितें तुजें सगळें बरें जातलें म्हटलें. तूं फक्त माग म्हटलें. तूं खाताना जेयताना कितें करता तेजेर तूं देवाचो आशिर्वाद घाल म्हटलें आनी तूं खा म्हटलें कितें खाता. देवाचें रगत, देवाचें कूड, देवाचें हितून आसा म्हणून मागून घे आनी कर म्हटलें. काल फक्त एका उतरानूच तिका रातीक तिका बरें झेम पडलें की ती म्हणटा की म्हाका कांयच न्हू भशेन अशें दिसलें. म्हणून ते आयज सुद्दां म्हाका सांगून खुशेनी रडून म्हाका सांगतालें. प्रेज गॉड. त्यान तेका उतर दिलें, तेणेन जें म्हटलें तें म्हणटा इल्लेशें म्हटलें तितून म्हाका कितलें सूख मेवळें म्हणटा. आनी जर आपूण हे जर कंटिन्युअसली म्हटलें जाल्यार म्हाका कांयच ना जातलें. हांव बरें जातलें. हांव म्हणलें हेच उत्तर तूं घडय आनी हेच उत्तर तूं कर म्हटलें. तेच सांगलें पापा तेका. आनी प्रेज द लॉर्ड, थँक्यू जीजस म्हणटा हांव. सारकें मन्ना पासून म्हणटा की तो देव तोच आमचो सगळो. बाकीचो संवसारान कांयच ना. प्रेज गॉड. विश्वासाने जर करशीत, मनान जर मागशीत जाल्यार सगळें मेळटलें, ना भशेन ना. तर मागूंक जाय, करूंक जाय. आपल्याक जर इच्छा, थोडे लोक म्हणटा हाय आपण मागले अशें जावंक ना तशें जावंक, तशें नसता तें. तूं तुज्या मनात जर वावड आहा मागपाचें, तुका जर विश्वास आहा, तुजो देव तुज्या काळजान जाय जाल्यार तुवें मनान करचें हें सगळें. आनी सगळ्यांनीच सांगता, प्रेयर बेश्टेच तुमी आयकूं नाका. तुमच्या मनान विश्वास दवरून तुम्ही आमी आतां किंवा कोणाचे प्रेयर रिक्वेस्ट आयकता, आमकां खूब बरें दिसता जिवाक की बाबा पळय आयज हें जालें मिरेकल, आयज तें जालें. आनी म्हाका तूं एक फावटी पापा तेतून म्हाजे व्हडली तितली खुशी मेळटा. तांकां जितली खुशी जाता तेच्या पेक्षा चड खुशी म्हाका जाता लोकांच्या आयकून. पळय म्हाजो देव कितलो दयाळू आनी कितलो हेल्प करता लोकांचो आनी कितलो तो पावता लोकांनी. हांव अशें मागता. तेका लागून सांगता बाबा थँक्यू जे तूं आमकां मेळ्ळें. तुज्या कडसून देवाचें आमकां कितें तें शिक्षण मेवळें, फुडें घा तेंय कळ्ळें. तेका लागून ते देवी भाभीचे बी थँक्यू म्हणटा, ती आमकां मेळ्ळी, ग्रुपान घातली. कोणाक जबरदस्ती केली, कोणाक कितें कितें उलोवन बी घेतली देवाक लागून. खरें देव आहा तिच्या फाटल्यान. तिचेय बरें जातलें. जे कितले संवसारान लोक आहा दुखेचे तेंच्यारय देवाचो आशिर्वाद आसतलो. हांव फक्त हेच मागता सगळ्या पासून. प्रेज गॉड. इतलेंच म्हाका सांगपाचें आसलें बाबा. मीनाक्षी बेटा तेजें नांव कितें? शबाना बाबा. शबाना. ओके. आनी शबाना. आनीक कोणाक कितें आहा सांगपाचें? प्रेज गॉड. हॅलो पप्पा. अरे हुशारी. माझ्या बाबू खातीर प्रेयर रिक्वेस्ट करपाचें आहा. कितें जालें बाबूक? तो रातचो न्हिजेन उठता आनी सारको रडटा आनी खंय वचोंकच सोदता, रावत ना, आयकत ना. कसो दोळे बंद करता आनी घे म्हणून रडटा. आज 3 दीस जाले तेका कंटिन्यू रडटा न्हिजेन. आनीक कोण आसा? हेलो ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड सिस्टर. मेरा भी एक टेस्टिमनी है. मेरे को रात 3 दिन हो गया, बहुत मेरे सिर दर्द हो रहा था और मैंने जीसस को बुलाया, प्रभु यीशु तू मेरा डॉक्टर का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, प्रभु का प्रभु, राजा का राजा है. और मैंने तुम्हारे घाव से, तुम्हारे खून से मेरे सिर दर्द चला गया है और मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ. धन्यवाद प्रभु से. ऐसा मैंने आधा घंटा ऐसे बोला और रात भर मैंने अच्छा से सो गया और सुबह तक मेरा सारे सिर दर्द चला, क्योंकि मेरा सिर इतना दर्द हो रहा था, सिर बीच में नीचे बढ़ गया कि मैं ऐसे आज क्या करूँ, कैसे करूँ, ऐसे मैं सोच रही थी. पर मैंने प्रभु को बुलाया. प्रभु तू मेरा डॉक्टर है, वैद्यों का प्रभु का प्रभु, राजा का राजा, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर तू है. मेरा सारा दर्द प्रभु तूने अपने पर ले लिया है और मैं बिल्कुल चंगी हो गई हूँ. धन्यवाद प्रभु. ऐसे मैं बोलती रहा और मेरा सिर दर्द उसी समय गायब हो गया. थैंक यू जीसस. आमेन आमेन. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड सिस्टर. पप्पा जेन्ना ते उलयता तेन्ना खूब रडटा पप्पा. ते तेजे
आई म्हाका कळना की तेजे डोळ्यासून दुखा व्हांवपाचे केन्नाच बंद जायना. प्रेज गॉड. कित्याक थँक्यू जीजस. देवाचो आत्मो तो, त्याच्या मोगाचो आत्मो तो, कित्याक Yes, देवाचो yes. मोग चाकला. येस. तू त्याच्याकडे साधारण उलयता ना पप्पा, त्याच्या डोळ्यासून दुखा व्हावत असता, जसे की पाणी नळान उदक व्हावता तसे व्हावत असता. तू जर त्याच्याकडे बसून जर बेश्टे उलयता जाल्यार तेजे उदक कशें व्हावत असता. हांवें पळयला तेका. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. ऑल ग्लोरी टू गॉड. थँक्यू जीजस. थँक्यू जीसस. आनी कोणा कितें म्हणूंक जाय? प्रेज गॉड. ओके. रुशाली, तुजो कॅमेरा ऑन कर आणि बाबाक दाखय. हय. हिरो बाबा, दिसता मरे हांव तुका? आता आमी मागणे करता तुझे सगळे. ओके, सगळे तुजेर मागणे करता. सगळी आमची भाव भयणां तुज्या खातीर मागणी. कॅमेरा ऑन कर. येस येस. प्रेज गॉड. आणि जेजू तुझ्या नावान जेजू ह्या भुरग्याचेर ह्या वेळार ओत्मीक हात हांव धरता. तुजो हात तेका वचोंक लागता जेजू. ह्या वेळार कसलोय मेळो तेका सोतयता. जेजूच्या नावान हांव तुका हुकूम घालता. ह्या भुरग्याचेर तुका कसलोच अधिकार ना. त्याच्या आंगान सर तेका दुखय नासतना भायर सर. ह्या वेळार कसलोय मेळो त्याच्या भितर आसा. जेजू क्रिस्ताच्या नावान भायर सर. अधिकार ना की भुरगो जेजू क्रिस्ताची कूड, जेजू क्रिस्ताचे मन आसा तेका. जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र तेका माखलेलो आसा. हेच्या फुडें आनी तेका कसले वायट स्वप्नां येवची ना. हेच्या फुडें आनी केन्नाच तो भायर वयचो ना. कित्याक तेज्या सोर भोंवतणी जे दूत आसात देवा, ह्या वेळार तू तेका पेकोवणेचो हात लायला आनी तुज्या रोगतान आनी तुज्या गायांनी तुवें तेका बरो केला म्हणून तुका महिमा आनी आदर करता. तुझा आसा पवित्र आत्म्यान ह्या वेळार पडोनी तेजो पवित्र आत्मा ह्या वेळार तुजो पवित्र Touch, Holy Spirit, touch, Holy Spirit, touch, let your fire flow. Holy Spirit, touch. तेका हात लायता जेजू. Yes, Holy Spirit, touch him. Touch him. शैतानाची पवित्र आत्म्या तू काढून उडय. Touch, Holy Spirit. Touch him. Touch, Holy Spirit, touch. Touch him, Holy Spirit. Let your fire flow. Ora gama shakara bari galara bari galara basha. Ora mala rabasha re 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 dalara basha gara bari galari glory glory glory. म्हणून जेजूच्या गायांनी हा बरो झालो. Glory 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 re gara basha gara bari galara basha. Re galara balara basha gara bari galari glory 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 glory. बाबू पापा ये तो हलता तो पवित्र आत्मा ने का हात लायला. प्रेज गॉड. हालेलुया. भाषा बरोबर गेला भाषा ते त्याचे डोळे बंद असा. ओरे गाला मगाशा गरबाला भाषे ते दे गाला भाषा. थँक यू होली स्पिरिट फॉर टचिंग हिम. थँक यू होली स्पिरिट. थँक यू होली स्पिरिट. थँक यू होली स्पिरिट. थँक यू होली स्पिरिट. बाबू थँक यू होली स्पिरिट. बाबू येस येस तुझे आता बाबी जेजूच्या गायांनी हा बरो झालो म्हणून जेजूच्या गायांनी हांव बरो आलो. जेजूच्या गायांनी हा बरो झालो. जेजूच्या गायांनी हांव बरो आलो. जेजूच्या गायांनी हा बरो झालो. जेजूच्या गायांनी हांव बरो आलो. झालो तू बरो. जाऊ तू आता बसानी चल.
आणि काय स्वप्न येवची ना तुका आज? आयच्यान आनी स्वप्न येवची ना तुका? Yes, praise God. झाले म्हणतात दिलं त्याने कोणाच Praise दिलं God. Praise God. प्रेज गॉड. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. सर्गीच्या बापा, ह्या वेळार सगळ्या भाव भयणां खातीर हांव तुका आर्ग आनी महिमा दिता जेजू. आनी मिनाक्षीन ही आमची मुस्लीम भयण शबाना, जेजू तुझे देवा तुझे उतर म्हणटा साम्स 97:5 सगळे दोंगर तुज्या हाजिरीन मेणा भाशेन गोवन वयता. ही कसली गाठ तेच्या भितर आसा देवा, जी सैतानाची मांडणी आसा तेजे आड हांव येता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आनी हांव ही गाठी लागीं उलयता, तूं वाती प्रमाणे गोवन वच मुळान सांग. हे भयणीचेर तुका कसलोच अधिकार ना, तिचो धर्म कसलोय जावन, पूण ती जावन आसा जेजूची खुणा. जेजून तेका ह्या संवसारान घातलेले आसा. आनी ही देवाची महिमा आमी पळयतले. हे शबाना देवाक आपणाच्या तोंडांसान उच्चारतले आनी देवाक आपणाचो खरो देव म्हणून मानून घेतले. ही ते मिलाग आयज आपणाच्या लायफान ते पळयतले. आनी जेजू तुजे उतर म्हणटा तो चोर येता चोरपाक, नागोवपाक आनी मारपाक, पूण तूं येयला जिवीत आनी सुबाम जिवीत दिवपाक. तुझे जिवीत आनी सुबाम जिवीत तेजेर हांव उलयता जेजू. तुज्या रक्तान तेका हांव माखून घेता जेजू. तुजे आंच बडवे तेजे सोर भोंवतणी घालता जेजू, तेजे रक्षण करपाक. तुजो पवित्र आत्मो ह्या वेळार तेजेर हांव उलयता जेजू. पवित्र आत्म्या, देवाचें उतर अशें म्हणटा, जेन्ना देवाचें उतर आमी उच्चारता तेन्ना सायन्स एंड वंडर्स फॉलो जाता. ह्या वेळार पवित्र आत्म्या तूं गेलाय आनी तेका हात लायलाय. ती खंय आसूं भाव भयणां, ह्या वेळार पवित्र आत्मो तिका हात लायता आनी ही गांठ तिची सोडून कंप्लिटली गेल्या म्हणून जेजू हांव तुका आर्ग आनी महिमा दिता. तुज्या गायांनी ही भयण बरी जाल्या म्हणून हांव तुका आर्ग आनी महिमा दिता. आनी सगळीं भाव भयणां जी ह्या वेळार हे बायबल क्लासीन जॉयन जाल्या, जेजू तुजो पवित्र आत्मो तेंचेर आसा. सगळे तेंचे काळजाचे थेवे जे आसा जेजू ह्या वेळार तुवें ते मानून घेतले म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. आनी आमकां भावार्थ तुज्या उतरा उदेशी वाडटा म्हणून जेजू तुवें शिकयलाय. तुजो भावार्थ उतरा उदेशी वाडटा आनी तो आमी जियोवपाक जाय तुजें उतर म्हणून तुवें आमकां शिकयलाय. हें तुजें उतर काळजान घालपाक आनी आमकां तें जियोवपाक आमकां तूं शिकयतले पवित्र आत्म्यान म्हणून आमी तुका आर्ग आनी महिमा दिता. आनी इल्लोसो जो भावार्थ आमच्या भितर आसलो तो वर्त भावार्थ जाल्ला म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. सगळीं भाव भयण्या तांकां मागला ते मेवला म्हणून ह्या वेळार आर्ग आनी महिमा दिता. आनी कोणाक कसले तेंच्या आंगान दुयेंस आसले ह्या वेळार त्या दुयेंसाच्या आड हांव येता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी तेंचेर जिवीत उलयता. जेजू क्रिस्ताचे सुबाम जिवीत तेंचेर उलयता. तुजी सगळी बेसांवां तेंचेर उलयता. तुजी सगळी देणी तेंचेर उलयता. तुजो फावर तेंचेर उलयता. जेजू तुजें उतर म्हणटा तुमकां मागता तें मेवतलें. जेजू सगळें मागला तें तुज्या उतरा प्रमाणे आसा. जेजू उतरा भायर कांयच मागोवंक ना जेजू, कित्याक तूं जावन आसा आमचो बरो देव आनी तुजें उतर म्हणटा जेन्ना तुवें मागलाय तेन्ना विश्वास कर तें तुका मेवलें म्हणून आनी तें तुका मेवतलें. ह्या वेळार 21 जाणां आमी आसान जेजू आनी आमी 21 जाणां अग्री जातात जितकें आमी मागलां तितकें आमकां मेवलें म्हणून. आनी ह्या वेळार तुज्या नांवान जेजू आमी आमेन म्हणटा. ह्या मागणें करता जेजू क्रिस्त. आमेन. आमेन. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. एक तुमकां कळोवणी आगापे लाव ह्या ग्रुपान फाल्यां 9:30 एक बायबल क्लास दितलो
चड करून टॉपीक घडीक हांव आयज घेतला पळय तो इंग्लिशीन घेत ना जाल्यार दुसरो टॉपीक घेत नाल्यार हांव ऑथॉरिटी ऑफ बिलिवर्स हो टॉपीक घेतलो. वॉट इज द ऑथॉरिटी ऑफ बिलिवर्स हो टॉपीक घेतलो ना जाल्यार आयज कितें उलयला पळय तो हांव पळयतलो मातशें कहो कितें टायम आहा पळय तो आनी टॉपीक हांवें रेडी केल्लो आहा पूण मातसो म्हाका रिवायजूय करपाक जाय. प्रेज गॉड. म्हणटकूच 9:30 हांव तुमकां लिंक धाडटा म्हाका मेवता पळय तेन्ना आनी मागीर प्लीज तुमी जॉयन जायात आनी तुमकांय देवाचें उतर मेवतलें. कित्याक जितकें हांव म्हणटा देवाच्या उतरान आमी जितकें आमी अशें चिंतिनाकात भावा भयणांनो डेली बायबल क्लास कितें जाता हे बायबल क्लासीन ना. ते वतमीक खाण जावन आसा. जितकें आमी खाता तितकें देवाच्या उतरान आमी वाडटा आमी नवी शिकता. आनी हांव एक प्रिचींग आयकतालो आनी त्या प्रिचिंगान एक 93 वर्सांचो जाणटो येता आनी त्या प्रिचराक सांगता आपणाचे केंस पळयले काय म्हणटा. आपूण 93 वर्सांचो म्हणटा. आपणाचो एकूय केंस म्हणटा माथ्या वयल्यान पडोंक ना. आपणाचे दांत पळयले काय म्हणटा. आपणाचे म्हणटा 32 दांत हा आपणाचो एकूय दांत पडोंक ना. आनी मागीर फुडें वयता आनी मागीर परत येता आनी त्या प्रिचराक म्हणटा तो जाणा तूं कित्याक लागून हे आपणाचे सगळे आसा. देवाच्या उतरान बरयलेले आहा म्हाजे सगळे केंस मेजलेले आहा. म्हाजे तर केंस मेजलेले आहा नाल्यार म्हाजी सगळी कूड सगळी देव जाणा. म्हाजे दांत कितके आहा म्हाज्या आंगान कितें आहा तें सगळें देवाक खबर आहा. आनी हांवें देवाक सांगलां म्हाजें तूं सगळें सांबाळतलो. आनी लास्ट येता आनी आपणाची जीब दाखयता. जीब भायर काडटा आनी त्या प्रिचराक दाखयता आनी म्हणटा देवाशीन आपणें मागणें केलें ही जीब म्हाका सांबाळून दवरपाक शिकय. हे जिबेन सावन फक्त भावार्थाची उतरां भायर येवनी आनी दुसऱ्या कसलीच उतरां येवनाका. आनी म्हणटा 93 वर्सां जालीं म्हणटा आतां आपूण आजून एक धाकटो भुरगो कहो आपूण जियेता आनी आपणाक फूल ताकद आसा. दांत म्हाजे सगळे आसा केंस म्हाजे सगळे आसा. कित्याक म्हणटा आपूण भावार्थान म्हाजें उतर उलयलें. जेन्ना देवाचें उतर आमच्या काळजान घालता तें उतर आमचें भावार्थाचें उतर भायर सरतलें आनी तशेंच घडोवन येतलें. ताका लागून भावार्थ वाडोवपाची गरज आसा आनी भावार्थ देवाच्या उतरान वाडटा आनी हो भावार्थ वाडटा तो डेली आमी आमच्या लायफान लागू करपाचो आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया.